ओके चल बाय बापाच्या. बापाच्या आणि पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाला बापा, मोगाला जेसू, मोगाला पवित्र आत्म्या, हांव तुका मोहिमा 3 वास आर्गां दिता बापाच्या दिसा पासत या वेळा पासत. आर्गां बापा आमकां सगळ्यांक सांबाळल्या राखलोल्या पासत आनी बरे भलायकेन दवरलेल्या पासत. बापा तुका आर्गां दिता आमकां एक एकल्याक तुवें हांगा एकठांय केल्ल्या पासत. आमचे वस्तुंगे आमी येवंक ना, पूण तुवें बाप्पा तुज्या मोगान आमकां एकठांयल्यान तुजें उतर आयकूंक आनी शिकूंक. तुज्या उतरा वरवीं बाप्पा आमकां जायतें बरेंपण मेळटा. जितलें आमी तुजें उतर शिकता, शेसनान वांटो घेता आनी गोवायट्यो आयकता तेन्ना आमची नोरसोणी जायत वेता आनी आमी कुरपेन भरता. बाप्पा तुका हांव आर्गां दिता. आयज भयण आमकां शिकयतलें तें शिकवणे वरवीं आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण येवं हें हांव मागणें करतां एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. आमेन आमेन. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. हय ताका लेट जातो ही कोण ते आमगे सुजाताक. प्रेज जीसस. ऑलराइट ओके. सो कितें हा टेस्टिमनी हाय कोणागे गोवायकी. हॅलो कोणागे कितें हा सांगपाचें. प्रेज गॉड. प्रेज जीसस. काय ना कितें पण आसतलें. प्रेज जीसस. हालेलुया. जासिंतागे हामस्ता. जासिंता टेस्टिमनी हा बाय. होय सांगो सोदिता. ताका बोवाड कोन्न दी तागे तूं डिस्ट्रॅक्ट जायनाका. हय आसूं बोवाड कोन्न दी ताका. डोंट वरी. म्हाक न्ही खूब दुखतालो आनी स्टेप्स बी चोडों त्रास जातालो खूब. आनी फर्स्ट हे फ्लोर चोडलें सेकंड फ्लोर मातशें आनी मातशें डिफिकल्टीन विथ ग्रेट डिफिकल्टी म्हणटा तेश कोन्न चोडटालें आनी केन्ना एश कोन्न लिफ्टान लायट बी ना जाल्यार. आनी थर्ड फ्लोर मागीर बिलकुल जायनाहलो कोडे. पूण आतां हांव रोजार हें कोत्ता कन्फेशन्स म्हणटा आनी वयर चोडटा आसतना होली स्पिरिटा सांगोता तूं कंट्रोलान घे आनी मुगे आत कूट बोर आहा बिकॉज जीजस इज विथ मी. जेजसागे स्ट्रेंथ म्हाका येयला अशें म्हूण हांव म्हणत हें कोत्ता सोडटा मागीर आतां म्हाका तितू त्रास जायना. Praise God. Praise God. Glory, You can do all all things things through Christ. through the strength that Jesus gives you. Yeah, with the strength of Christ म्हणटा. Praise God. तेका And लागून हांव whatever is in गेलपाटी दिवपा आसलोलें पूण भुरगीं त्रास wow. करपाक म्हूण मागीर जावना दिवपाक. Praise मंडे God. Thank you. ट्राय केलें जावना मागीर हांवें म्हणलें आज तरी दिया म्हूण तशें. Wonderful. Praise Jesus. Jesu Karka. Praise God. Thank you, Jacinta. Ani कोण आहा? म्हाका एक शेअर करपा जाय सिस्टर. सांग वय. लास्ट वीक कितें जालें हॉलिडेज आहले गोंया भुरग्यांक 1 वीक आनीक मागीर कितें जालें ओलिवियाक म्हणजे युनिफॉर्म तेगे तेका आनी एक करपा दिलोलें शिवपाक. हॉलिडेज आहाय तेदो म्हणल्यार तो टेलर शिवोन दिता म्हूण. आनी हांवें कितें केलें की तें तेगे आतां कितें यूज कोत्ता तें युनिफॉर्म तें दिलें मेजरमेंटा लागोन. आनी हांव इसरोलें तेमगे मम्मी थिंग पयस दिलें शिवपा आनी हांव टोटली इसरोलें की तें युनिफॉर्म हाडोना म्हूण. आनी कितें जालें मंडे ट्युजडे तें इस्कुला वचोना. हे विका इस्कॉल कॉमेर्स जालें बट तें वचोना. आनी आज तेका आज केशी कोन्न धाडया म्हणलें आनीक एग्जाम आहा म्हूण आज धाडलें तेका टेस्ट. आनी सकाळ उठोलें आनी हांव तेगे आज आयन करूं चिंतिलें आयन करपा आहलें. आयन करूं गेल्यार तेदो कबडा म्हाका तेगे युनिफॉर्मू मेळना जालें आनी हांवें म्हाका उगडास येयलो की तो आहा टेलरा घरा आनी मेजरमेंटा तें दिलो तें थिंगा आहा म्हूण तेगे करंट कितें युनिफॉर्म आहा तें. आनी मागीर आय डिडंट नो वॉट टू डू कित्याक एग्जाम बट तें पॅनीक येवना म्हजेर.
म्हणजे पवित्र आत्म्या लायक जस्ट ते उगडास अशें काळटेचो तितलें आनी चोडाकूय सांगलें तें रोखडें उठोलें अशें तें तूं पॅनीक जाल ना बट रोखडें म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास केलें की एक तेगे सुटकेसी हांवें एक तेगे पोन्ने युनिफॉर्म घालीन दवरलें आनी हांव तें दिवपा आहलें बट समहाव मस्त हांवें तें दिवं ना रोखडो इमिडिएटली नो टायम वेस्ट कांय कोना आसता म्हाका उगडास केलें तेणें की तेको तें पोन्ने युनिफॉर्म आहा म्हूण आनी तें ओके कंडिशन आहलें म्हणजे मातशें जातालें फिटिंगा बट इट वॉज ऑल गुड तें घायल म्हणटरी सगळें बरें दिसोलें तेगे सारकें सो जेजू आर्गां सारकें रोखडें तेणें म्हाका तें उगडास कोन्न दिलो की तुका तें दुसरें आहा नाजाल्यार फर्स्ट थॉट येयलो की आज शानको एग्जाम आहा आनी तेका धाडूं मेळचना म्हूण इतू दिसतें मातशें डावन आहलें बट वी बिलीव वी आर गुड आम रिव्यू केल्लें तेगे कितें आहलो तें हेल्थ इश्यूज आनी आम बोर जॉयफूल आहलीं सो तो एनिमी आमकां कांय आलोवपा जावं ना ते कोडे बट आज तें वयतना इस्कुला ही आडकोडेली बट पवित्र आत्म्यान रोखडो म्हाका तो उगडास कोन्न दिलो तें युनिफॉर्म ते सुटकेसीन चोय आनी कांय न्हू कोन्न सॉल्व जालें तें इश्यू व्हडलें जावं ना सो जेजू आर्गां आनी पवित्र आत्म्या आर्गां तो आमकां सदां आदारा पावत म्हूण केसलेंय जावं कितेंय जावं तें सो पवित्र आत्म्याक आर्गां फकत उगडासू केल्या पुरो उगडासू केल्या तू कनेक्ट जाता ते कडेन प्रेज गॉड प्रेज गॉड नाम ऑसम लोचे पडनाय येस 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 प्रेज जीसस ओके आनी कोण आहा थँक यू जीसस Sister Auntie, thanks. येस ओजलिन गो अहेड Yeah, मुगे चेकअप लागो वयताली आनी आमकारा 5 जालोली हांव मुगे दोगूय भाव मुगे सासमा आनी कजन हेगे गुवाहाटीन आनी एक कार इतुली फास्ट येयली सामकी आनी आम स्लो आलोली मारगांव तें एकोडे दामोदर कॉलेजीको अंडरग्राउंडा आनी तो इतुलो फास्ट येयन तेको तो टर्न कंट्रोल जायना तो आमकां मोगपाचो आनी तेज्या पयले भायर सोशल म्हण साम 91 वाचलो हांवें आनी ब्लड ऑफ जीसस प्रेयर म्हणलो सो लॉर्ड योर प्रेशियस ब्लड इज फ्लोइंग अपॉन ऑल द मेंबर्स हू आर गोइंग आउट एंड वील कम बॅक सेफ म्हण आनी तो आमकां मोगपाचो 1 इंच साम चुकोली 1 इंच प्रेज गॉड आमी तुमी सारकें आर्गां प्रेज गॉड गॉड प्रेज जीसस या तेंच तें साम 91 सोगले आमगे जिविता प्रॉब्लेम साम 91 सॉल्व कोत्ता इजंट इट तें जाण जाल्यार तुका सोगले हाटीन तुका उगडास येता साम 91 साम 91 कनेक्ट जाता प्रेज गॉड हरे थँक यू जीसस आनी कोण आहा आज ब्रदर येयल ना आमगेलो आज येवपा काय दिसलोलो हाय वेलन्सी Escolastica, praise Jesus. Praise Jesus, Sister Maria. So nice to see you. everyone. Praise God. Alkan Jesus. Praise God. Bare recap Koreani. Way. Bye, Ephraim. Devakarka. Sugli kеше Devakarka. Bari. Tuksoin baren disale boyni. Praise God. गेल्या बुधवाराक भोयण फ्लावियान आमकां देवाच्या उतराची समजणी दिली. विशय नीत न्हय पूण दोळाय आमच्या पेल्याक आमी दाखोवया. भयणीन आमकां मातेवाचो 7वो आवेसवर वळ 1 ते 5 हाचे वयर शिकवण दिली. हे उतर आमकां सांगता तुमी नीत करी नाकात आनी देव तुमची नीत कोचचो ना. जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत आमचे जिवीत निटायेर घालचे सुवातेर आमी दुसऱ्यांचे जिवीत निटायेर घालता. आमच्या दोळ्यांत पाटी आसतना आमी दुसऱ्याच्या दोळ्यांतली किस्कुटां काडटा. दुसऱ्यांच्यो खोड्यो चुकी आमी काडटा. आमची व्हडली चूक आसतना आमी पेल्याच्यो ल्हान चुकी रोखडेंच पळयता. ताका रोखडेंच आड ना वो लेबल आमी दिता. पेल्याक बरें सांगचे सुवातेर ताका वायट नदरेन आमी पळयता. ताका समाजांतलो भायरायता. ताचें जिवीत निटायेर हाडूंक ताका सोयेगूच आमी दिना. एक पावटी वायट तो वायटूच म्हूण आमी समजता. ताचे सोबे
केन्नाच मोग दया काकलोट बोगसणे आमी दाखयना. देवाचें उतर 4थ्या आवेस्वरांत 4थ्या वळींत आमकां सांगता, तुज्या पेल्याच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय, आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. हें उतर आमकां आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आमकां उगडास कोत्ता. देवान आमचो कितलो मोग केलो तो आमी उगडास करुया, ताचेर आमी नियाळ करुया. देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच अपुरबायच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. कित्याक ताणें आमचे सवे दया मोग आपले बोगसणे दाखयले, आपली काकलूट दाखयली. आमी पातकांत बुडलोली आसली, आमचेर कास्तीचे फरमोण येवचे आसली, पूण देवान आमची नीत करूंक ना. आपल्याच्या पुताक संवसारांत धाडून आपल्याच्या पुताची बोली केली. जेजू आमचे पासत खुर्साचेर मेलो आनी आमकां सगल्या वायटांतली, खास्तेंतली, पातकांतली ताणें आमकां सुटका दिली. आमची सोडवण ताणें केली. निमाणे खुर्सातान पासून आपणाक खुर्साचेर खेळायतल्यांक, आपणाक तापटायतल्यांक, सैत्यांनी मारतल्यांक, ताच्यो मस्कऱ्यो कोत्तल्यांक, तकलेर कांट्याचो मुकुट घालतल्यांक जेजून ताची नीत करूंक ना. आपल्या बापा लागीं ताची नीत करूंक ताणें मागूंक ना, पूण जेजून खुर्सातान आपल्या बापा लागीं मागलें, बापा तांकां बोगोयस ते कितें कोत्तात तें नकळोन. हें जेजूचें जिवीत आमी दिसपटी नियाळूंक गरज. ताचो मोग आमी अणभवूंक गरज. हो मोग आमी दुसऱ्यांक आमच्या बऱ्या पुण्यांनी, आमच्या उतरांनी आमी दिवंक गरज. एकामेकाक मानान आमी लेखूंक गरज. आमी दुसऱ्याची नीत करूंक जायना. आमचो रोचनाथ देव जावन आसा आख्ख्या संवसाराचो नितीदार. आमी ह्या संवसारांत कोणाचीच नीत करूंक जायना. ह्या संवसारांत पेल्याची नीत करूंक आमकां अधिकार ना. भयणीन आमकां पवित्र पुस्तकांतली जायतीं उदाहरणां दिलीं. जोआनचो 8वो आवेस्वर वळ 1 ते 11 बुधवारांत सापडलेली बायल ह्या उतरांत आमकां जेजून दाखयलें कशे परी आमी पातकी आसतना दुसऱ्याचेर आमी फातर मारता ते. फुडें भयणीन मादर तेरेसाचेर उदाहरण दिलें. मादर तेरेसाक जायत्या लोकांनी तिची नीत केली, पूण तिणें कोणाचीच नीत करूंक ना. सगल्यांक एकाच तरेन मोग दाखयलो. तशेंच भयणीन जोआचे 4थ्या आवेस्वरांत सामारियेकार बायलेची शिकवण आमकां दिली. तशेंच मातेवाचो 18वो आवेस्वर वळ 21 ते 35 बोगशिना जाल्ल्या चाकराची वपारी वयर आमकां समजिकाय दिली. कशे परी आमचो सुर्गीचो बाप आमी कितलीं व्हडलीं पातकी जाल्यार तो आमकां चुचुरे करून तो आमकां बोगशिता. आमच्या फाटल्या चुकीचेर तो नदर मारिना. आमच्यो फाटल्यो चुकी तो उगडास दवरिना. तेच भाशेन आमी आमकां वायट कोत्तल्यांक ताची नीत करचे बदलेक आमी मोगान, काकुटीन, दोळायेन बोगसूंक गरज. तशेंच भयणीन आदल्या करारांत रूथ आनी नेओमी हाच्या जिविता वयर आमकां शिकवण दिली. फुडें भयणीन देवाचें उतर भाग्योन पावलुची चीट कलस्करांक 3रो आवेस्वर वळ 12 तुमी देवान विचून काडलेली, पवित्र केल्ली आनी ताचे अपुरबायेची देखून तुमी दोयाळ, मोवाळ, काळजाची, भोली, खालती, दुलोभ आनी व्हड सोंसणीकायेची मनशां जायात. दुसऱ्याचेर गाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिल्ल्यान तशेंच तुमी एकामेकाक बोगसात. आमी दुसऱ्याची नीत करचे बदलेक आमी आमच्या पातकाचेर, वायट चालीचेर पयलीं आमी नदर मारूंक, आमचें जिवीत आमी नवसरूंक गरज. आमचें जिवीत आमी निटायेर हाडूंक गरज. हें देवाचें उतर आमी शिकुया, ताचेर आमी नियाळ करुया आनी आमचें जिवीत निटायेर घालुया. आमच्या जिविताची आमी नवसोनी करुया. तर आमच्या बऱ्या कोरण्यांनी, बऱ्या उतरांनी, मागण्या वरवीं
हे देवाच्या उतरा पोरमोणे दोयाळ मोवाळ काळजाची भोली खालती दुलोप आणि व्हड सोंसणीकायेची मनशां आमी जावया हेच जावन दी आमच्या दिसा दिसपोटी जिविताचे आंगोस्त्र. देवा कारका देवा जाले प्रेज गॉड. व्हेरी ब्युटिफुल एफ्रम. सगळे टॉपिक कतकोन केले फ्लावी? रिकॅप कशें जालें गो फ्लावी? ब्युटिफुल सिस्टर. आणि ते एकदम शॉर्ट टाइम तो व्हिडिओ मेळटा का ओनी टायमान Yes. तेन काय बरं सगळें बरयलें. बरें कोन्न सगळे जेसू टॉपिक कारका. कवर केले. प्रेज गॉड. हार Yes. जीस. ओके, सो आयज आमगे भयण अजून येल ना आणि सो आमी कॉमेस करूया. ओके, वील वर्क एज अ टीम. बरें कोन्न शेअरिंग करूया आमी. कित्याक आयज मुगे धाकलो आहा हिंग तेगे न्हिदपावूच जाला. बट एनीवे देखून हांव सकाळ उलयतां. सो हील कम सून. सो आमी कॉमेस करूया. यू नो वॉट, होली स्पिरीट आमकां इन्स्पिरेशन दिता ते भाशेन आमी कॉमेस करूया. आनी आमी सगळीं जाणूय तें उतर आमकां कितें कोत्तें. आतां म्हाका स्क्रिप्चरा उगडास येयलो एक्ट्स 3:1. घालबाये फ्लावी. So Acts 3:1, I think 1 to 5 maybe. Acts 3 धोर्मदूत 3 Dormdut, correct. 3 3 verse 1. या हुई पावता I think so. या verse 1 start करूया. वाच फ्लावी. एकदा पेद्रू आणि जुआंव सांजेच्या 3 वरांच्या प्रार्थनाक देव मंदिरांत सोडून वेताले. तेन्ना एका मनशाक उबारून व्हरतालीं. तो जल्मातावन ओपांगूळ आसलो आनी देव मंदिरांत भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देव मंदिराच्या सुंदर मोडलोल्या दारवंट्या सोरशीं दिसपोटी ताका दवरतालीं. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक तांचे कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपये ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतकार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचेच थंय ताचे पांय आनी खुबे घोट जाले. उडी मारून तो उबो रावलो आनी चलूंक लागलो. आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तो तांचे बरोबर देव मंदिरांत भितर सरलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारवंट्या सोरशीं बसोन भीक मागी तो होच म्हूण ताणें ताका वळखिलो. आनी त्या मनशाक घडलें तें विशीं तीं अजापां तोटाकली. प्रेज गॉड. आनी सुजाता. आतां आमी कॉमेस केलें न्ही. सुजाता जॉइन जाले. सो कित्या हो स्क्रिप्चर येयलो म्हूण कोण जाणो. आय लव दिस स्क्रिप्चर. एकदम म्हाका हो स्क्रिप्चर टच जाता. कित्याक आमचे बोगले जायतो लोक येता मिनिस्टर करपाक न्ही, आमकां एडवायस घेवपाक. सगळ्यां कडेन आमी हिंग आहाय ती सगळीं देवागे भुरगीं आनी देव मनशां धाडटा आमचे बोगलेक. पूण सेम चोय हे आमचे भाशेन हे सादे मनीस पेद्रू आनी जुआंव
आनी हो अपांगूळ मनीस तो थिंग आहा भीक मागतालो ते थिंग कित जाल जाय तूं तो भीक मागत थेदो न्हू ताणे हांक चोयले आसतले हांक चोयले आनी मागीर भीक मागिली म्हाका कितें मेळटलें म्हूण भीक मागिली तांकोडे आनी ताणें म्हणलें म्हाका चोय दोळ्यां चोय म्हज्या सो ताका दिसतालो आसता बरें कितें दिताय म्हणी मागीर ताणें कितें म्हणलें पेद्रून तूं भांगार आनी कितें रुपे आनी भांगार ना रुपे आनी भांगार मुको ना पूण मुको आहा तें हांव तुका दितां नाजारेतकार जेजूच्या नांवान उठ आनी चलूं लाग पावर तेगे तोंडांतल्यान काळजांतल्यान सावन तेगे पावर भायर सरलो आनी ते पावरान तें उतर उलयलें ताणें आनी ते उतरान तो पावर ताजे घेवन ते उतरान तो उबो रावलो आनी तो मनीस धांवपा लागलो प्रेज गॉड 34 years तो डिसेबल्ड आहलोलो सो ते भाशेन आनी आमकां देव कितें कोन्न उजार कोत्ता आमी देवागे उतर आमचे भितर रिगोयताय आनी ते उतरा वरवीं आमकां वेन वी कन्फेस दॅट वर्ड इट गोज इन आवर हार्ट वी बिलीव इन आवर हार्ट एंड वी कन्फेस विथ आवर माउथ ते उतर कितुले उपयोगा जाता कितू आमकां शांती हाडटा कितू आमकां धीर हाडटा सुजातागे अजून कनेक्ट जाता व्हिडिओ सो येस आनी हे कितू म्हणजे हांव हें वाचिल्लें ते दीस हांव न्हू ते दीस कितें तरी जालें आनी आमकां हो स्क्रिप्चर म्हाका मेळ्ळो आनी हांवें तो वाचलो तशें म्हाका सारकी घाम सुडली सारकी जाणो आनी हांव म्हणटा वाव कितें कोन्न ताणें म्हणलें आसतलें तें कितें जालें आसतलें कितें कोन्न ताणें तोंड उगडलें आनी ते पेद्रुगे दोळे कितें जालें आसतलें ते कितें कोन्न पावर येयलो आसतलो तें उतर म्हणपाकू आनी ताणें तें नेटान म्हणलें आसतलें सेम वे आमकांय तेंच जाता लागोलें बाय सुजाता सुजाता हॅलो हॅलो सुजाता कनेक्ट करपा जाता आयकूं येता सुजाता सो हेच भाशेन आमकां देवागे उतर हें जाता 1 minute I'll just call her and see उलय कितें उलय आयकूं येता सगळ्यांकू सिस्टर ओके आनी सिस्टर सांगितलां की आतां हांवूय चिंतितां की पेद्रू आनी जुवांव तेज्यान पयशे दिन वयच्या जाता लुडू वो कितें दिन जाय जाल्यार बट तेम कितें मेन गरजे वस्त कितें उतर दिलें देवागे पदवी दाखयली देवाच्यान कितें करूं जाता तें दाखयलें तेका त्या मनशाक सो येस आमकां एक शिकवण अशी जायत पाट आम फकत बेश्टे आदार कोन्न वयताय आनी मेन तेंक लोकांक कोण आमगे पेल्यांक देवागे उतर दिवपा इसरोताय सो ही शिकवण म्हाकाय मेळ्ळी आतां वाचता आसतना की देवागे उतर दिवप मेन हेर गरजो बागोयताय ओके कोणा गरजेवंतांक बट उतर दिवप गरजेचें आनी तो मनीस तो भीक मागता तो आतां इंडिपेंडंट जालो तेका कोणाचेर डिपेंड जावपा पडना तो जाणा जेजून Praise कितें God. कोरलें तेगे जिवितांत सो जेजू कारगां येस जेजू कारगा यो बाय सुजाता प्रेज गॉड आयकूं येता आयकूं येता बट सिस्टर स्टार्ट जाली उलोवपाना ये आतां अनम्यूट केला सुजाता आयकूं येता बाय हॅलो 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 फ्लावी कंटिन्यू ते आनको लॉग ऑफ कोन्न लॉग इन करपा जाय सिस्टर सुजाता आनको जॉईन जात जाल्यार आनी कोणाक कितें सांगपा जाय हे उतराचेर आनी सिस्टर मारियान शेअर केला हे भिकाऱ्याचे सिस्टर एस्कॉलास्टिका
आनी एक आहा की ते मनशागे तो इतू वर्स तो रावलो तेण म्हणजे ही डिडंट गिव अप, तेण गिव अप करूं ना, तो रावलो की एक ना एक दीस घोडये तो रावलो आसतलो, एक ना एक दीस म्हाका जातलेंच, एके भाशेन तेगे तो भावार्थ केन्नाय ना केन्नाय म्हाका पेकोवणी मेट्टोली म्हूण तेण होप सोडूं ना. ही हॅड दॅट होप, फेथ आहलो एके भाशेन. सो आनी तेगे तें मागीर इट मॅनिफेस्टेड, तें जालें, इट केम ट्रू, इट वर्क फॉर हिम. He didn't give up. जायत फावट आमी जिवितांत एशे कोन्न इतू रावनाय 34 years, बट तो रावलो. हॅलो आयले बाय. आयले बरं जालें. हॅलो Praise हा God. हॅलो आता Praise ऐकूं God. येता. ओके स्टार्ट Praise करू God. कर बाय. मागणे करूया पहिले. कर स्वर्गीचे बापा आमकां दिता दिन वाचता आयच्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत तुका आर्गां दिता सगळे जुमाच्या सगळे जे तुवें आमकां तयार करून दवरलेल्या पासत आमी खंयसरी आसून तुजें उतर आयकपाक तुवें आमकां इतले इजी केलेल्या पासत बापा आमी तुका आर्गां दिता. तुजें बरेपणा पासत तुजे सगळे टॅक्नीक मिडिया पासत या आमकां आपापल्या गांवांनी आपापल्या घरांनी आयकूंक जे तुवें म्हटलेलें बरयलेलें आसलें बायबलान म्हजे पेक्षा हांवें केल्या तेच्या पूण मिलाग्री करतली. ह्योच त्यो मिलाग्री आमी एका जाग्यार रावून आख्ख्या संवसाराक पावोवंक शकता. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां दिता आयचे शिकवणे पासत. तूं ती शिकवण शिकयता जी ओपाऱ्यांनी आसा ती आमचे ओन अंडरस्टँडींग आमकां कळना, पूण येदे वक्तार पवित्र आत्मा आमचो जो आमकां एक हेल्पर, एक शिकवणदार कसो तुवें दिलेलो आसा तो आमकां एक आतां येदे वक्तार आमच्या मनानसून चित्तान तोंडानसून उलयता. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. हे सगळे शिकवणे पासत जी भयणांनी आतां शेअर केलेली आहा तेच्याय पासत आनी आतां तूं पवित्र आत्म्या तूंच सेट करतले एक क्लासीचो एक सर कसो तूं टिचर आमकां शिकयतली जे आमकां गरजेचें आसा दिसपटी जिवितांत आनी कशें आमी आमच्या भावार्था वरवीं जैत व्हरूंक जाय तें. त्या पासत जेजूक आमी आर्गां दिता वाचता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. Amen. Praise God. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बाय स्क्रिप्चर शेअर करतली आमी तुका जाय ते. ओके. ओके Praise God. थँक्यू जीजस. हांव स्क्रिप्चरांनीच हें करतलें टेस्टिमेंट शेअर करता मदीं मदीं. ओके. नो वरीज. सो आमी पळोवया मार्क 11 Mark 11. 12 ते 12 न्हू सिस्टर? 12 या 12 या. एक वर्ड. दुसऱ्या दिसाक बेतानी तावन येताना ताका भूक लागली. पयस तावन ताणें एक पाल्लेलें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो, पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयतना ताचे शीस आयकताले. फुडें वाचूं सिस्टर? ना राव इतलेंच पळय. दुसरे म्हणजे ते येताले ते गांवांसून तांकां भूक लागलेली म्हणून तेंच्यांनी पयसून एक झाड पानेल्लें आसलें, फक्त पानांच आसली. जेन्ना पानां आसता न्हू तेन्ना भितर आमकां दिसता फ्रूट आसा कळ्ळें न्हू. आनी ते पानां कोणाक आसता सदांच पानां झाडाक न्हू, म्हणजे सेल्फीश कशें झाड. पानां झाडाकूच पानां आसता, फ्रूट दुसऱ्यांक. ते झाड आपणाचें चिंत्तालें
अशें मिनींग म्हणजे ही ओपार आमी फुडें शिकतले आमकां हे ओपारीन देव कितें सांगूंक सोदता तो पवित्र आत्मा आयज ते मागीर ते झाड पयलें आनी जेजू ते झाड जेजू कडेन ती पानांतलें झाड उलयतालें न्हू इट्स स्पिकींग न्हू ते इंग्लिशीन इट्स म्हणटा न्हू आनी तेका लागून जेतून तेका आन्सर दिलो जेजून तेका जबाब दिलो न्हू हाजेराचे आनी तेणी म्हटलें या फुडें तुज्या झाडाचे फळ कोणूच खावचे ना सो हे न्हू इट्स आमच्या जिवितान न्हू असल्यो वस्तू आमचेशी उलयता न्हू उलयता कसल्यो वस्तू पळय एक लायटीचें बील एक डॉक्टराचो रिपोर्ट एक सिमटम तुजे कुडीर एक सादे तुका 6 पासून येयली खोकली येयली जाल्यार एक तुजे कडेन उलयता न्हू तुका थंडी जाता ह्या हेजे कडेन आमी उलयता जेजून तेका जबाब दिलो न्हू या फुडें तुज्या झाडाचे फळ कोणूच खावचो ना आमी असले इट्स आमचे कडेन उलयता असल्यो वस्तू आमचे कडेन उलयता आमी तेका जबाब दिता काय आमी उगी रावता आमी मानून घेता आमी ते इट्सा कडेन न्हू उलोवपाक जाय काल 2-3 दीस जाले एक भयण सांगताली आपणाचे इलेक्ट्रीक बील 99,000 येयले आनी ते उलयताले आपणा कडेन उलोवन ते घोवा कडेन उलोवन घोव परतो म्हाजे कडेन उलयतालो कितें करया पूण असले टायमाचेर आमी कितें उलयता ते फॅक्ट उलयता काय आमी अनसीन उलयता ती म्हणटा आपूण अनसीन उलयताली ना घोवाकूय आमकां इतलें भरचें पडचें ना आपूण टिचींग आयकताले देवाचे उतर उलयताले स्क्रिप्चर आनी आपणाचें म्हणटा ते थोड्या दिसांनी पळय जाल्यार 99,000 बील 6,500 येयलें कित्याक ती उलयली न्हू त्या हेजे कडेन इट्सा कडेन हॅलो आफ्टर मॅरीड आवय बी बँकीचे लेटर उलोवपाक लागले म्हाजे कडेन आफ्टर मॅरीड तेंचे घोवाचे तांकां ते जाण असले सेटल केला म्हणून ते कितल्या वर्सांनी सेटल करूंक ना ते उलोवपाक लागले उलयता आनी म्हणजे तुका इतल्या वर्सांनी आतां तुमकां भितर पडप अशें खूब उलयताले पूण हांव जाणा जेजू तूं म्हाज्या सगळ्या गरजांनी पावला आनी तूं म्हाका लजेक घालचें ना हांव जाणा हांव उलयतालें त्या इट्सा कडेन हांव 75,000 म्हाका भरचें पडचें ना हांव जाणा जेजू कित्याक तूं म्हाज्या वांगडा आसा आनी तूं म्हणजे तूं म्हाज्या वांगडा आनी तूं म्हाका केन्नाच असो त्रासान घालचो ना इट्स न्हू अशें उलयताले आबूज करताले सारकें झेम बी रातची हें जायनासलें कित्याक हांव न्यूली मॅरीड जाल्ली वर्सांक नासलें म्हाका आनी ते म्हाका घरांनी आनी म्हाजो घोवूय नासलो घरान म्हाका रावपाकूय कित्याक लोक बेश्टितालो ते घरा येवन तुका व्हरोंक आहा हांव एका वाटेन अभियान आसली साम्स 91 जेजू म्हाज्या घरा भोंवतणी कांयच वायट येवचें ना कोणूच येवचें ना साम्स 91 हांव म्हणटाली आनी हांव न्हिदताली मागीर थोड्या दिसांनी कोण तरी आमचो सोयरो येयलो तो म्हणलेलो आमी सेटल करूं मॅनेजरा कडेन उलोवंक कित्याक हांव भिवंक तितली भियानासली मातशें अशें दिसतालें लोक सांगताले तुका येवन चोरून व्हरोंक आहा अशें आनी ते उलयताले म्हाजे कडेन इतले पोशे मागीर आमी गेली तेन्ना मॅनेजरा कडेन बरो हांवें तेजे सर्विसराचो आत्मो लोक 480 सर्विसराचो आत्मो मॅनेजराचेर आहा देवाचो पावर म्हजेर आसा आमी मनीस गेली आनी तो म्हणूंक लागलो बरोकूच जाय बरी ना जाल्यार तुका आनी फुडें त्रास जातले आपूण हँडिंगाचें कितें तरी आसा म्हणलेलो मागणें करता करता तेणी हांवें सांगलें ना आमचे कडेन इतलें जावचें ना त्या टायमाचेर नासलें जावपाक नासलें इम्पॉसिबल आसलें सो म्हाजे कडेन हांवें 20,000 येयलो इतलेंच आसा म्हाजे कडेन आनीक पयशे ना म्हणून सांगलें सो ताणें आनीक कोणा कडेन म्हणलेलो विचारूंक जाय मागीर तेजें नांव सांग तेजें नांव घेवन हांवें सर्वेसराचो आत्मो तेजेर देवाचो पावर म्हणजे तेच म्हणीत रावली बसले आनी पळय कशें आमचे कडेन इट्स उलयता मागीर हांवें ते थंयचो तो म्हणूंक लागलो कितें जाणा आनीक 2 तरी घाल तो सांगता तो सांगपाक लागलो म्हाज्या वांगडा आसलो तो म्हणलेलो आनीक ना मरे आपूण 2 घालता आनी सेटल करता म्हणून 75 म्हणजे जेन्ना आमी असले इट्स येतात आमी भिवपाक जायना जाल्यार भियाले म्हणटकूच कितें जाता तेच आमच्या जिवितान घडटा न्हू आमी जाणा न्हू जॉबाचे कित्याक प्रॉब्लेम सगळे स्टार्ट जाले जॉब 325 न्हू सिस्टर जॉबाचे जॉब
जॉब ओल्ड घालू ना? टेस्टिमेंट जॉबाचे घाल जॉबाचे कित्याक ते प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले सगळे तेका लॉस जाले भुरग्याचे वाटेन सगळे कित्याक तेका आतां हो आन्सर सांगता तो आमी सगळे म्हणटा देंवचाराक लागून एक्चुअली देंवचाराक लागून न्हू जॉब आमकां म्हणजे आपणाची खंय मिस्टेक जाली ती जॉब 325 एक भयण येवलोप आसा दिता तेन्ना हात वयर काडला विचारूंक जाय चुकोन जालें शाण्या चुकून जॉनी हा नाची हे आमगे ओके, जोनी ओके. नाती ओय तो चुकोन जॉलेन प्रेज द लॉर्ड सारपा म्हणल्यार चल. म्हाका तो जायना दवरले तुगे हात सोकोलाय देव बरें करूं थँक्यू या वेलकम वाचो 25 वाच या हांव भियेतां तें म्हजें सवें घडटा म्हाका कांपेरो हाडटा तितलेय म्हजें थंय घडत येता म्हाका शांती ना सवस्काय ना ना म्हजे उपद्रे हम्म. विसव नपयत करतात कितें म्हणटा हांव भियेता ते म्हजे सवय घडटा म्हाका कापरो येता भियोन म्हजे थंय घडोन येता म्हणजे सगळे भिरांती वरवीं जेन्ना आमचे कडेन असले प्रॉब्लेम उलयता तेन्ना तांकां आमी आन्सर दिवंक जाय भिरांत दवरूंक जायना भिरांत दवरल्यारूच तुजे सवय घडटा म्हणटा बायबल सांगता न्हू भियेता तूं कितें कापरो काडटा ते तुजे सवय घडटा म्हणटा घडटा हॅलो वय हॅलो वय वय घडटा कळटा न्हू आमची कितें आमी भिरांत दवरता न्हू तेच आमच्या जिवितान घडटा तेका लागून भिरांत आमकां येतली येवची ना कडेन उलोवंक जाय आमी त्या हॅलो वय सिस्टर त्या इश्टा कडेन त्या इश्टा कडेन आमी उलोवपाक जाय खंय उलयतली देवाचें उतर घेवन स्क्रिप्चर घेवन हांवें आतां हीच जातलें म्हाज्या प्रॉब्लमान आनी ते भयणीन पळय लायटीचे बील आनी म्हाजे ते उलयताले आमचे कडेन तेन्ना आमी फक्त जेजून कशें आन्सर दिलो ताका जेजू ओगी रावंक ना ते तेका म्हणजे तेका झाडांनी म्हणजे ते चाळीताले आसले पळय पळय झाडां पानां तुका फ्रूट मेळोंक ना खांग येयल्लो जेजून तेका आन्सर दिलो सो आमी तशेंच न्हू आमचे हेका आमकां जेन्ना आमचे प्रॉब्लेम आमचे दुयेंस पिडा आमचेशी उलयता तेन्ना आमी फक्त आन्सर दिवंक जाय तांकां आमी उलोवपाक जाय देवाचें उतर एक टायम अशें जालें हांव म्हजें घर मातशें पयस आहा हांव गाडी घेवन येता आनी वयतालें हांव घरा म्हापसा म्हाजे भयणी कडेन वयताली तेन्ना न्हू म्हाजें बॅग आसलें म्हाजें आनी म्हाका कितें तरी भांगचें नासलें हांवें न्हू म्हाजी 4 बँगलां अशें हांव केन्नाच घालना हातीन घालता ते बॅगान घातले हँड बॅगान आनी एक बॅग व्हडलें आसलें प्रॉपर्टी पेपर हँड बॅगान ती 4 बँगलां स्मार्ट वॉच मोबायल सगळें त्या बॅगान आसलें आनी हांव सदांच बॅग कितें घालतालें डिंगीन घालतालें गाडयेचे 2 व्हिलराचे ते दिसा म्हाका कितें काम आसलें खालें आनी त्या बॅगान घातलें आनी तें काम आसलें तें ऑफिसान केलें आनी म्हाका लेट जाताली आमी त्या टायमाचेर न्हू एक डिप्रेशन केस आसले भुरगीं न्हू तांकां देवाचें उतर शिकोवंक वयतालीं आनी म्हाका तांकां हांवें सांगलें 11 हांव पावता म्हजे वांगडा येता तांकां आनी ती गेली आनी हांवें जी गाडी त्या ऑफिसान म्हाका लेट जाली 11:15 जाली आतां 11:45 जाली आतां म्हाका पावूंक जाय 11 हांवें ती गाडी अशी हायवे जाला हायवेचेर अशी गाडी सोडली म्हाका तें खबर ना बॅग खंय पडलें ते वाटेन आनी ते बॅगाचे इड्स पळय आतां कशें उलयता म्हाजे कडेन बॅग हांव रॉंग वे येयली पळोवपाक हायवे न्हू 1 वे ते रॉंग वे येयली कांय ना बॅग पळय जाल्यार ना फुडें काडलें रोखडेंच येयलें अशें हांव आनी हांव उलयता स्क्रिप्चर सर्विसर चोत मग बॅगाचेर आहा देवाचो फावोर म्हजेर आहा आनी हांव गेली आनी एका भुरग्याचो फोन घेतलो फोनांतलो नंबर तो फोन काडिना कोणी बॅग मेळ्ळा आतां
परत आता कितें सर्वेसराचो आत्मो बॅग मेवला तेजेर देवाचो फावोर म्हजेर आनी म्हाका एका वाटेन भिरांतूय येता काखणां आसा म्हाजे कडेन एका वाटेन ते उलयता तुजे बॅग मेळटलें आसलें पूण ती काखणां आसा न्हू भांगराची म्हूण तुका ती आनी मेळचें ना बॅग मोबायल बीन तुका मेळपाचें आनी हांवें अशें म्हटलें जेजू म्हाजो मोबायल न्हू म्हाका 3:30 म्हाजी क्लास कॉन्फरन्स क्लास एवरीडे आसता हांवें म्हटलें हांव त्या मोबायलाचेरूच कॉन्फरन्स क्लास घेतली नाल्यार हांव क्लास घेवची ना त्या मोबायलाचेर घेतले आनी अशी भोंवता भोंवता म्हाज्या गाडयेंतले 2-3 राउंड मारले न्हू हांवें जिबेचे देणे इतल्या फास्ट लोक पळयता म्हाका आनी गाडी फास्ट स्क्रिप्चर फास्ट आनी तेच्या पयलीं हांवें टिचींग आयकलेलें त्या टिचिंगांतले मनशाची जायना ते देवाशी जाता आनी ते टिचिंगाचेर म्हाजे मोतीन म्हणटा आनी जिबेचे देणे मनशाची जायना ते देवाशी जाता अशें म्हणून न्हू हांवें आतां म्हटलें कितें पेट्रोलूय गाडयेचेर काबारता आनी जेजू हांव ते पर्सींतले पयशे काडून गाडयेन पेट्रोल घालतलें नाल्यार हांव घालची ना आनी हांव गाडी घेतली आनी भयणीच्या रुमान आमगेर कोण सोयऱ्या येयली भयणीगेर तांकां लागून तांकां मेळपाक गेली आनी हांवें ते फ्रेंड आसले म्हजे फ्रेंडाची भयण आसली तेजे कडेन फोन घेतलो आनी परत फोन केलो फोन घेयना फोन वाजता म्हाजो मोबायलाचो म्हटल्यार कोण घेयना ते बॅग मेवला तो हांवें फोन केलो भयणीक म्हाजी भयणूय वयताली ते डिप्रेशन कसो आनी तांकां सांगलें हांव येयना म्हणून सांगलें तुमी हें करा टायम जालो म्हणून ते आपणाक व्हरोंक मातशे वक्तान आपणाक व्हरोंक हांवें म्हटलें पेट्रोल चड आहा गाडयेन पूण तुका व्हरोंक येता हांव गेलें व्हरोंक पावल्यार येवकूच ना हांव काडलें आनी म्हाजो भयणीचो घोव म्हापसाच कामाक वयतालो आतां फूल टायम आहा तो हांव तेजे कडेन गेली तो म्हणपाक लागलो म्हाका तुका म्हणजे तुमची तकली खंय आसता काय म्हणून गाडी चलयतना येदे व्हडले बॅग पडात तुमचे धान मग खंय आसता आनी तेजो स्टाफ आसलो ऑफिसान ते हांवें म्हटलें कितें पळय मनशाची जायना तूं म्हाजी तकली खावं नाका पूण हांव सांगता तुका मनशाची जायना ते देवाशी जाता म्हटलें ते म्हणलें मागीर कितें आसलें हांवें तांकां कांय सांगूंक ना हांवें एका भयणीच्या घोवाकूय सांगूंक ना हांवें सांगलें म्हजें आधार कार्ड पॅन कार्ड आनी प्रॉपर्टी पेपर आसा आनी मोबायल आसा आमी पुलीस स्टेशनार गेली हॅलो आयकूंक येता न्हू वय सिस्टर येता हॅलो वय ओके ओके पुलीस स्टेशनार गेली ओके पुलीस स्टेशनार गेली पुलीस स्टेशनार तो विचारूंक लागला आतां पुलिसूय विचारूंक लागले पुलिसांक थंयच सांगलें ते आनी म्हणटाले न्हू कितें भांगार घेवन आनी डिफरंट जाता न्हू भांगार म्हटल्यार हांवें म्हणलें मोबायल आनी प्रॉपर्टी पेपर आसले आमचे आनी हे आसले पयशे मोबायल आनी सगळें आधार कार्ड बीन पॅन कार्ड ATM कार्ड सो तो म्हणूंक लागलो जाल्यार तुका ह्या पुलीस स्टेशनार दुसऱ्या पुलीस स्टेशनार आमच्या सायडीक ओके म्हटलें आनी हांव गाडयेर बसतना जेजू म्हाका मरे आनीक मरे पुलीस स्टेशनार वचपाचें ना हांव आनी पुलीस स्टेशनार वयची ना पुलीस स्टेशनार वयच्या पयलीं म्हजें बॅग मेळोंक जाय आनी हांव गाडयेर बसली जिबेचे देणे उलयले आनी म्हटलें जेजू मनशाची जायना ते देवाशी जाता आनी हांवें न्हू तेच्या पयलीं एक भयणीन टेस्टिमनी शेअर केली तेका काजाराक वचपाक जाय आसलें आनी तेणी टॅक्सी ड्रायव्हराक सांगलेलें आनी तेंचो टायम जातालो काजारा वचपाचो न्हू आनी तो ते कॉल पयलीं करपाक विचारले आनी टायमिंगाक कॉल करून कॉल केल्यार ड्रायव्हर कॉलूच घेयना मागीर तेणी भुरगीं विचारता ड्रायव्हर येस येस कमींग मामी ती भुरगीं न्हेसल्या न्हू आनी येयना म्हणून जाल्यार म्हणटा येस येस आपणें म्हणटा म्हटलें म्हणटा म्हाजें एंजल गायडीन एंजल वच आनी तेका सांग ड्रायव्हराक म्हाजो फोन काड म्हणून आनी आर्गां दिली म्हणटा आनी फोन करना फुडें तेणी घेतलो फोन आतां म्हाका ते थंयचो उडाश येयलो हांवें ते गाडयेर बसलें एंजला वच ते बॅग मेळ्ळा तेका सांग बॅगांतलो फोन काड आनी घे म्हणून आनी बॅगान कितें आहा तें दिश्टी पडोंक जाय तेका आनी हांव परत जिबेचेर ते उलोवप मातशें फुडें 10 मिनटां पासून जावंक ना फुडें वचोन भयणीचो फोन येयलो हांवें तेजे म्हाज्या आमची कोण सोयऱ्या येयली तेंच्यांनी म्हाज्या फोनार आनी तिका हांव मम्मी म्हणटाली तिणी मम्मी म्हणून सेव केला तेणी सगळे फोन नंबर पयल्या तेणी मम्मी म्हणूकू मम्मी न्हू ही फार सांगची ना म्हणून खंय तिकाच फोन केलो तिणी काडलो आनी ती आमच्या भयणीगेर आसली न्हू भयणी कडेन दिलो भयणीन म्हटलें बॅग हांवें कोणाकूच सांगूंक ना मेन म्हणजे न्हू हांवें म्हाजें तोंडूच उगडूंक ना फस्टूच हांवें भयणीच्या घोवाक सांगलो म्हाजो बॅग सांगा नाल्यार हांवें कोणाक फोन मारून कोणाक प्रे कर आनी कांयच सांगूंक ना हांव फक्त जिबेचे देणे आनी स्क्रिप्चर नियाळ करताली मनशाची जायना ते देवाची जाता आनी वाटेक एम्ब्युलन्स येता जेजू वील लीव डिक्लेअर द वर्क ऑफ द लॉर्ड तेंच्याय पासत एक्झॅक्ट डॉक्टर एक्झॅक्ट तेका मेडिसीन मेळटा तो देवाचे उतर पडटा सगळे एम्ब्युलन्सांचेर बी मागणे वाटेक आनी जिबेचे देणे मागीर पळयता तेणी सांगलें बॅग मेवला म्हणून
मागीर भयणीच्या घरा विचारलें खंय आसा तो वेड ना पणजे आनी हांव खंय महाराष्ट्रांतसून येताली उगी पेडण्यासून आनी बॅग मेवला आनी तो कुडाय मागीर तेणी भयणीचो घोवाचे ब्रेक टायम आसलो तेणी सांगलें आमी येता तूं राव म्हणून आनी हांव जिपेचे देणें कशेंच आतांय स्टॉप करूंक ना आनी उलयत रावलें आनी जेजू घार दीत रावलें बॅग मेवलें आनी ते वच जाल्यार तेणी बॅग तेका सांगलें आमी पावले आनी तो बॅग घेवन येयलो आनी पयलीं बॅग पळोवन विचारलें पळय जाल्यार बॅगान तशें आहा म्हाका म्हणलें तुज्या बॅगाक आपणे हात लावंक ना बॅगान कितें आहा तें हांवें पळोवंक ना फक्त तो मोबायल वाचता म्हणून म्हणटा काडला आनी तसो आसलो आनी तेका मागीर आमी पयशे दिले घे म्हणून तो म्हणलो नाका पयशे म्हणलो 2 दिसाचे आमी तेजे प्रे केल्ले मागणे केल्ले आमी तेका तेजे फ्युचर बिजनेस आसा बीन भुरग्यांक बीन लागून तेजे आनी तो म्हणूंक लागलो आपूण ते बॅग मेळ्ळा थंयसर रावतलो आसलो हॅलो वय सिस्टर हॅलो येस येस ओके बॅग मेवला थंयसर आपूण रावतलो आसलो पूण म्हाका भुरग्याक स्कुलान वचपाक आसलो आफ्टरनून आनी कोणाची कोंबडी हाडून तेका दिवपाक जाय चिकन करपाक जाय म्हणून म्हणटा आपूण रावंक ना आनी तो तरी सांगतालो आपूण म्हापसा खंयचो ते नको कित्याक तो महाराष्ट्रा जाल्यार आपूण तुमकां येवन बॅग दिता म्हणटालो तर आमी सांगलें नाका आमी येता म्हणून आनी आमी येयली तो म्हणटा कोणाक पयलीं ते बॅग कोणी उखललेले आपूण म्हणटा ते कोणाचे बॅग जावन म्हणटा आपणाक थंय म्हणटा गाडी दवरली आपणे आनी ते बॅग हाडूंक येताले त्या मनशान काडले आनी म्हाजे कडेन दिले म्हणटा तुजे बॅग न्हू म्हणटा पळय देवाचे कशें काम करता जेन्ना आमी देवाचे उतर उलयता तेन्ना न्हू आमी एका म्हाका न्हू भिरांत खूब येताली म्हणजे म्हाजे कडेन उलयताले आमकां भिरांत येतात न्हू भांगर न्हू मोठी कांकणां 4 बाकीचे सोड मोबायल बीन आनी हांवें त्याच बॅगांतले पयशे काडून गाडयेक पेट्रोल घातलें आनी कॉन्फरन्स क्लासूय घेतली हांवें म्हाजे कडेन हे उलयताले कॉन्फरन्स क्लास तूं आतां काय घेतलें तुका नंबर फोन नंबर बीन कशें हांव न्हू ते इग्नोर म्हणजे हांव म्हणटा जे मनशाची जायना ते देवाशी जाता न्हू सो आमचे कडेन कशें इट्स उलयता हे एक प्रॉब्लेम कशें उलयता आमचे दुयेंस सुद्दां उलयता मातशें तुका कितें जावं न्हू इवन एक तुका लांब जावं न्ही लांब ते लांब तुजे कडेन कितले उलयना पूण आमी जर ते लांबसाक श्राप सोडीत आय कर्स्ड यू इन द नेम ऑफ जीसस आमी आतां झाडाक जेजून श्राप सोडला म्हाका एकदां फाटल्या दिसांनी लंप्स लागतालो आनी तो म्हाजे कडेन उलयतालो पळय पळय तुका लंप्स जाला तुका पळय आतां गेर हांव तेका म्हणटालें आय कर्स्ड यू हांव ते आयकनासली आय कर्स्ड यू कितेंय जावं इन्फिनिटी आय कर्स्ड यू इन्फिनिटी आय कमांड यू गो आउट आउट तुका म्हाजे कुडीन कसलो अधिकार ना ही कूड जेजूची कूड आनी ते लंप उलयताले लोकांचे रिपोर्ट सगळ्यांचे आमी आयकलेले न्हू आतां वयता तेन्ना आमकां लोक सांगता न्हू अशें जाता तशें जाता ते आयकोन हांवें तेका श्राप सोडले ते उलयताले एकदां आबूज जाताले वचोंकूच ना दुसरे दिसा मागीर इग्नोर केलें जेजू म्हाका कळ्ळें ना हांवें ऑलरेडी श्राप सोडला तसो तुवें भाजिराच्या झाडाक सोडलें तसो ऑलरेडी हांवें तेका श्राप सोडला म्हाका तें करपाक ना हांवें ऑलरेडी कमांड केला भायर आतां हांव शाकात आसलें आतां काल पळयलें जाल्यार कांय ना सिस्टर हांव मिगले नेटवर्क सारकें ना जावन नोको दुसरें आयको येता सारकें मातशें क्रॅक जाता हॅलो मातशें ब्रेक जाता सिस्टर आतां जावपा लागला आतां पळय जाता ओके उलयता म्हाका सांगा म्हाका ओके ओके म्हाका तेका लागून हांव तुमकां आन्सर विचारता कित्याक म्हाका कळपाक जाय न्हू आयकूंक येता काय कितें ओके सो ते झाडाचे आमकां ओपारी वचून जायते म्हणजे आमी ओगी रावपाक जायना कळ्ळें आमी ओगी रावंक जायना आमी तेका आन्सर दिवंक जाय आन्सर कसो दिवंक जाय भिरांतीचो न्हू भावार्थाचो कॉन्फिडन्स आनी देवाचें उतरूच आमकां कॉन्फिडन्स आसता बाकीची उतरां जॉबाचे मातशें ब्रेक जाता
थँक्यू जीसस. आता जाता. हॅलो आसा हॅलो मातशें ब्रेक जाता मातशें वय. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस. थँक्यू. हालेलुया हालेलुया. थँक्यू जीसस. थँक्यू थँक्यू. आता येता पळय. हॅलो उलय सिस्टर. हॅलो आंत मातशें बेटर आहा. हॅलो. उलय. ओके ओके. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. जेजू आम्ही जेन्ना आम्ही असले प्रॉब्लेम येता तेचे कडेन आमी फक्त देवाचें उतर उलोवनूच ते पयस करपाक जाय. भिरांतीची उतरां उलयल्यार भिरांतूच आमच्या जिवितान घडटले. हांव एक सांगता. हॅलो. बंद जाले न्ही. लवा आउट आवडटली जाली. सिस्टर. ना ना शी इज आसा देयर. हय. आसा म्हळ्यार तेगे हें केलें. Yeah, that is not working, I think. शीज ऑन म्यूट. म्यूट दिसता. म्यूटार आहा सुजाता. हॅलो. सिस्टर सुजाता म्यूट म्यूट जाला. हॅलो. आतां मातशें ब्रेक जाता. हॅलो. आतां हा ओके. उलय सिस्टर उलय. हॅलो. हय उलय सिस्टर. हॅलो म्हणटा तें आयको आ येता. येता न्हू पळय. हय. तो येयले न्हू आनी ते फॅमिलीन फंक्शन आसलें आनी आमकां वचपाक जाय आसलें. आनी ना ना सॉरी. पयलीं न्हू चिकन गुनिया म्हणून जोर येयल्लो. मागीर सांगता तुमकां. चिकन गुनिया जोर येयल्लो न्हू तेन्ना कोणी तरी सांगलें तो एक फॅमिलीक येयल्यार सगळ्यांक येता. आनी आमी तिगांच दोगा भयणी आनी एक भाव. हांव म्हणटालीं आमचे पेरंट्स हांव म्हणटालीं जेन्ना बिफोर मॅरीड हांव म्हणटालें जेजू हांव जेजूचें उतर इतलें नोको आसलें पूण जेजू आमकां तिगांयकूय येयल्यार आमकां कितें जातलें. भिरांत अशी हें जाली आनी आमकां न्हू तिगांयकू पयलीं भयणीक येयलो चिकन गुनिया येयलो तिगांयकूय येयलो. पूण आमी आमचें रांदून बीन अशें जेयतालीं पेज बीन अशें म्हणजे आसली. भयणी नासली हांव आसली मातशी भावूय मातसो आसलो. कित्याक जालें आमी भिरांत धरली आमकां येयल्यार कितें जातलें आनी तें खरेंच जालें. आनी जेन्ना ते दोळे न्हू आमकां फंक्शन आसलो कोणागेर ह्या टायमाचेर म्हाका कळ्ळें की हें हांवें मुटलें आनी म्हाका तें आमकां तें घडोवन येयलें. ह्या टायमाचेर म्हटल्यार दोळे भाव म्हणूंक लागलो आमकां दोळे येतले. हांवें म्हटलें दोळे आमकां येवचे ना. साम्स 91 सांगता 10,000 सायडीक पडटले पूण आमकां कांयच जावचें ना. सो तेन्ना न्हू हांवें हे स्क्रिप्चर ते इट्साचे कडेन कशें उलयलें भिरांतीन उलोवंक ना पूण कॉन्फिडन्सान उलयलें 10,000 पडटले पूण आमकां कांयच जावचें ना. आनी तेंच न्हू आमकां खरेंच सांगता कोणाकूच दोळे येवंक ना. आमी तें फंक्शन तें करून येयलीं. प्रेज कित्याक गॉड. ही भिरांत तेका लागून हांवें हें शेअर केलां. कित्याक आमच्या जिवितान फक्त ही भिरांत धरूंक जायना. आमी देवाचे उतर कॉन्फिडन्सान उलोवपाक जाय. थँक्यू जीसस. आनी तेका लागून आतां खूब डॉक्टर रिपोर्ट सुद्दां आमचेशी न्हू उलयत आसता. आतां मातशें कितें जालें न्हू घरान सुद्दां न्हू मातशें तेच उलयताले पूण आमी देवाचें उतर तेका लागून शिकोवंक जाय आमकां देवाचें उतर. आतां जेजूच्या जिवितान टेस्ट येवंक ना. जेजूक येयलें. टेस्ट पूण जेजून कितें केलें हांव बायबलान पळयता म्हटलें वचोन स्क्रिप्चर इट ना इज तेणी रिटन बरयलेलें आसा म्हणलें. तेजे काळजान तेणी देवाचें उतर बरयल्लें आसलें आनी बोल्लेलें तेका लागून तो जप करून तेणें उलयल्लें बरयल्लें आसलें म्हणून. तेका लागून आमकांय बीन देवाचें उतर काळजान भरून धरूंक जाय. तेका लागून देव म्हणटा आमकां स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड. आमकां कितें जाल्यार संवय वाचपाचें न्हू वाचून पुरो वाच. आमकां कोणी म्हाकाय बीन पयलींच बायबल दिल्यार ही वाच बायबल म्हूण सांगलेलें. बायबल वाच पूण कोणूच आमकां सांगिना बायबल स्टडी कर. कित्याक जाणां स्टडी केल्यारूच आमच्या न्हू बाय हॅड तर करीतूच जाल्यार आमच्या हितून काळजान उरता न्हू. आमी स्कुलान वयताना बाय हॅड करतालीं न्हू एग्जामीक आमकां वाचून वयतालीं आमी
कोणतरी वाचून गेला तू ना तुला पेपर बरो जावचें ना न्हू ना तो हे शिकून बाहेर गेला शिंकता शिकून वचचें पडटा बाहेर करून येवचें तशेंच हे देवाचें उतरूय आमकां बाहेर करूंक जाय ते स्कुलान टेस्टी 6 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी आसता 2 म्हयन्यांनी पूण आमच्या जिवितान दिसपोटी एका मिनटाक टेस्टी आसता आमकां आसना तेका लागून आमकां देवाचें उतर हे स्टडी करपाक जाय बाहेर करपाक जाय आमकां हे चड इम्पॉर्टन्स आहा ते स्कुलाच्या स्टडी परस हे चड आसा जितले आमी शिकता जितले आमी देवाचें उतर आतां पळय म्हाजे कडेन तर देवाचें उतर नासलें हांवें बाहेर करूंक नासलें जाल्यार म्हाज्या बॅगाची टेस्ट बॅग म्हाका परत मेळटलें आसलें तें दिसता तुमकां आ मेळचें नासलें बॅग खंय आसलें पणजे वेर्णा मेवलें बॅग खंय पडलेलें पेडण्यां कितले डिफरंट आहा नॉर्थ ते सावथाक मेवलें बॅग सो हे इम्पॉर्टंट आसलें कित्याक ते कित्याक जालें जाल्यार म्हज्या काळजान देवाचें उतर बरोवन दवरलेलें देवाचें उतर बरीत जाल्यार ते तुज्या त्या टायमाचेर तुका काम टेस्टी आमच्यो असल्यो बारीक बारीक टेस्टी येता आमकां ह्यो आमी टेस्टीचेर कशें आन्सर दिता बरयलेलें आहा तेच आमी दिवपाक जाय तेका लागून आमी आमचे कडेन जेन्ना असले प्रॉब्लेम उलयता आमकां तेन्ना आमी देवाच्या उतरानूच तांकां आन्सर दिवपाक जाय आनी कॉन्फिडन्सान आतां आमी न्हू 22 मार्क 22 पळोवया 20 मार्क 11:20 दुसरे सकाळी थेवशिल्ल्यान वेताना ते अंजिराचें झाड पालां थावन सुकलोलें ताणें देखलें पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें पळय राबाय म्हणजे गुरुजी तुवें शिरापलोलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें जेजून जाप दिली पुरो कितें म्हणटा तो दुसरे दिसा तें झाड पळय जाल्यार मुळांसून मेलें पाळांसून अशी म्हणजे माळांसून मेलें आनी पेद्रून तेका उगडास करून म्हटलें जेजून शिराप केलो शिराप दिल्लो जेजून अशें शिराप म्हणूंक ना जेजून कितें म्हटलें ह्या फुडें ह्या झाडाचें कोणूच फळ खावचें ना जेन्ना आमी नाकारता न्हू कितें आमच्या जिवितान नाक म्हणटा ती वस्तू आमी शिरापता आतां हांव म्हणटा म्हाजे कडेन कांय जायना म्हणजे तूं कितें करता शिराप सोडटा आतां पेद्रून म्हटलें पळय जेजून म्हटलेलें ह्या फुडें ह्या झाडाचें फळ खावचें ना कित्याक हांवें म्हणूंक जायना म्हाजे कडेन कांय जायना फिलिपियन 4:13 म्हणटा आय कॅन डू ऑल थिंग टू जिजस क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळें करूं शकता तो म्हाका घटाय दिता म्हणून आमी कितें करता ना म्हणटा आनी आमच्या शक्तीक श्राप सुट्टा कळटा आमी कितेंय वस्तूक ना म्हणटा न्हू इवन फायनान्शियल कोणी एका भयणीची हांव टेस्टिमनी ते आयकताली हांवूय पयलीं कितें करतालें पयशे बीन कोणी ना ना नाका नाका अशें म्हणटाली घेयनासलें आनी ते कितें म्हणूंक लागले जेसेला मिनिस्ट्रींतले ते तेका कोणी पयशे दिताले भुरग्यांक बी लागून तेका दिसता कोणी कितें तरी म्हटल्यार तुमकां मागीर पयशे मेळटा अशें कितें म्हणून ते म्हणलें आपणाक तुमचे पयशेच नाका अशें म्हटलें ब्रदरीन तेका सांगलें पळय तुज्या फायनान्शियल हेका श्राप सुट्टा म्हणून लागलो सो तूं ते म्हणपाक जायना म्हणजे आमी कितें नाकारता न्हू आतां तेणी जेजून नाकारलें तें झाडाक ते श्राप जाले आनी तेजे मुळांसून मेले म्हणटा आमी आमच्या लायफान आमी कितल्या फारा कितें कितें वायट उलयता न्हू नाकारता म्हणजे ते कितें जाता श्राप आनी ते मागीर मुनांसून मरता
आमी कित्याक श्राप सोडूंक जाय, कित्याक आमी नाकारूंक जाय दुयेंसाक जे सर्गीच्या राज्यांतले न्हू जे कितें बायबलान बरयलेले ना न्हू तेका आमी नाकारूंक जाय. आतां हे दुयेंस ही प्रॉब्लमा हेंका आमी श्राप सोडपाक जाय. गरीबसाय न्हू आमच्या गिरेस्तायेक आमी श्राप सोडूंक जायना. हे पयशे कित्याक म्हणूंक जायना, ते मनानसून सगळे मरता. हॅलो, समजता? होय सिस्टर. येस. तेका लागून न्हू आमी कितें नाकारता काय आमी आमच्या जिवितान आमी कितें उलयता काय आमच्या जिवितान तेच आमच्या जिवितान घडटा. Proverbs 18:21 न्हू लायफ जिबेर म्हणजे जिवीत आनी मरण जे कितें हांव उलयता तेच म्हाज्या जिवितान घडटा. तेका लागून आमी कितें उलोवंक जाय तेचे पयलीं आमी चिंतूंक जाय न्हू. आमी एकदां उलयता पूण आमी वाचूंक चिंतिना. जाय सिस्टर म्हणण्यो उठरा. वाच. तूं कितें उलोयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत व मरण फावो जाता. म्हणटोच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. कितें म्हणटा आमकां, जे कितें आमी उलयता मागीर आमी नाकारूंक जायना. आमी बसून आतां बसून आसा जाल्यार बसून आमी कितें तरी आमचे कसली परिस्थिती आमच्या जिवितान आसा जाल्यार आमी कितें तरी वायट उलयलेलें आसा पयलीं. कितें तरी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवंक ना. मागीर पश्चाताप करूंक जायना. आमची टीम मेंबर आसली एकली आनी ती व्हायरसान कोवीड जालो तिका आनी ती पयलीं कितें म्हणटा पूण तेंच्यांनी इतली प्रेयराक आसून भुरगीं बीन तेचो घोव बीन उलोवपाक लागली इतली प्रेयराक आसून म्हजी मम्मी अशी कित्याक केलें, जेजून अशें कित्याक केलें, जेजून अशें कित्याक केलें. आनी म्हाकाय दिसतालें जेजू हांव तिका कॉल करी ती फोन घेयना एकदांच घेतलो भिवनाका जेजू वांगडा आसा बीन म्हणून हांवेन तिका खूब कॉन्फिडन्स दिल्लें पूण काय धाडलेलें तेतून कांय पळोवंक ना. आमी तिका विजीट आनी ती फोनार अशेंच म्हणटालो तेजो घोव आमी इतले प्रेयराक आनी ते अशें कशें जालें. सो एकदां आमी तिका अशीच विजीट करपाक गेली तेन्ना तेजें चेडूं म्हणपाक लागलें ती म्हणाली आपूण म्हणाली तेन्ना स्कूल स्टार्ट आसली ते डॉक्टराचें शिकोवंक वयतालें. आपूण जेन्ना घरा येतालें तेन्ना ती म्हणटा आपणाक म्हाका लिवर प्रॉब्लम आहा. इवन पळय देवाच्या उतरान आसून आमकां ब्रदराच्या तोंडांतसून शिकयताले पळयतात न्हू Proverbs 18:21 पूण कितें म्हणटालें म्हाका लिवर प्रॉब्लम आहा आनी तुमी तर म्हाका घट धरशात हांव लिवर व्हायरस जाल्यार मरतली अशेंच खंय म्हणटाली ती तशीच जाली तिका लास्ट मरतना लिवराचें कितें तरी जालें म्हणजे मागीर जेन्ना सिरियस जालें लिवर प्रॉब्लम म्हणटाले डॉक्टरान आनी व्हायरस जे कितें उलयताले पळय तेंच जालें न्हू. देवाचो गुन्यांव आहा हांगा देवान ऑलरेडी बरयलेलें आसा आमचे जिबेर पदरी आसा म्हणून आमी मागीर देवाक ब्लेम करता आमी कितें उलयता तें आमीच सांबाळून इवन आमी आतां ती भयण टीम मेंबर आसली आमची ती देवाचें उतर उलयताली जाणा आसली सगळें तरी जावन ती पळय कशें कितें कॉन्फेस करताली आनी तें कितें जाता जाणा आमचें न्हू मागीर ब्रदर येयना जालो न्हू आमी कंटिन्यू नासली देवाचें उतर लॉकडावनार आमी आमचो ग्रूप थोडो कित्याक कंटिन्यू उरलो लॉकडावनार आमी कॉन्फरन्स क्लास एवरीडे पळयतात मेन आमकां आदार दिलो आनी पळयतात एवरीडे आमकां शिकयतालो तेन्ना आमी दुसऱ्यांकूय हो कॉन्फर्ट जो पवित्र आत्मा आमकां एवरीडे दितालो तो आमी सगळ्यांक फोनाचेर कावन्सिलींग बीन करून पूण थोडी आयकतालीं कितलीं जाणांनी म्हणजे जेजूक हें केलें जेजूचेर विस्वास धरलो ते सॉंग्स जे जेजूच्या गायांनी मिशन ऑफ क्रायस्ट आहा ते सॉंग्स ते आयकून कितलीं जाणां बरीं जालीं जो कित्याक कंटिन्यू आसूंक जाय देवाच्या उतरान आमी कितें करता एकदां आयकता देवाचें उतर मागीर 15 म्हणजे मागीर हॉलिडे परत 1 विकांनी आयकता
तेन्ना आमकां हें देवाचें काम करिना तूं कंटिन्यू आसल्यार तुका हेल्प करता सगळे वाटेन. आतां आमी आमच्या म्हणजे कितें जाल्यार आमी मागून आमचे जिबेक आमी ब्रेक जाता वॉइस. ते दाखयले आसतात. आतां जाता? आतां ओके आसा. हॅलो आतां ओके आहा सिस्टर. अरे म्हाका दिसता ती मातशी हय मातशें जाता. म्हणजे हांव इवन न्हू डॉक्टरचो रिपोर्ट आमकां डॉक्टरचो उलय रिपोर्ट सिस्टर. आमकां आमी उलोवपाक जायना. डॉक्टर आमी उलोवपाक जायना. कित्याक जाल्यार डॉक्टर आपल्या शिक्षणा प्रमाणे रिपोर्ट दिता पूण सिस्टर लॉग आउट जाली. जेजू कारवान. प्रेज जीसस. ऑडिओ लागलो ना. ना लॉग आउट जाल परतून येयली. ओके. सिस्टर सुजाता म्यूट आहा तूं. अनम्यूट कर सिस्टर. प्रेज द लॉर्ड. सारका. म्यूट हॅलो आयकूंक येता? आतां क्लियर आहा मातशें. हय उलय. हॅलो हॅलो उलय प्रेज द सिस्टर. लॉर्ड. येस येस आयकों येता. आयकूंक येता. सो आमी आमचे जिबे सगळी पदवी आसा म्हणटकूच आमी आमची उतरां सांबाळून उलोवंक जाय. पयलीं आमी उलयतालीं पयलीं आमकां कळनासलें. आतां आमी जर उलयलीं जाल्यार जेजूच्या नांवान कॅन्सील करताय उतरां. म्हणजे जेन्ना आमी नाकारता तेन्ना आमी आमच्याच जिविताक श्राप सोडटा लांब वचपाचो. सो शिराप पडटा ते आमकां ही वोपार न्हू. आतां ही वोपार झाडां वरसून आमकां शिकयल्या पूण आमकां आमी पळोवया जेजू कित्याक सिस्टर परतून लॉग आउट जाली. सिस्टर परतून म्यूट आहा सिस्टर. म्यूट जाल तुगेलो ऑडियो. Praise God. Sister, yeah. She's mute, huh? सुजाता म्यूट आहा बाबा. हॅलो सिस्टर सुजाता अनम्यूट कर सिस्टर. आयकों येता? Praise Jesus. हॅलो वय सिस्टर. हॅलो सो आमी पळोवया ही वोपार न्हू आमकां शिकयता. आतां देव आमकां हे वोपारे वचून कितें सांगूंक सोदता कोणाक श्राप सोडटा तो ते पळोवया आमी. मॅथ्यू 25 41 पळोवया. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो शिराप पडलोल्यांनो
देवचाराक आणि ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यांत मोजेतावन कोडसरून वचात. कित्याक राव पळय राव मागीर वचना फुडें तो कोणाक श्राप सोडटलो म्हणटा दाव्याक. म्हणजे ती स्टोरी अशी आहा, एक राजाची खंय स्टोरी सांगता जेजू इवोपार उजव्यान असलेल्यांक आनी दाव्यान असलेल्यांक. उज्यान असलेलें बरें काम करता तांकां आशिर्वाद आनी शिरापाची खबर सांगता. आतां जेजू ह्या झाडाक शिराप सोडटा म्हणजे आमकां तितूनसून कितें कळटा? हांगाय म्हणटा तो दाव्यान असलेल्यांक शिराप पडलेले म्हणटा आनी जेजूनी त्या झाडाक श्राप पडलो कित्याक ते झाड आपणाचे चित्ताले, पानां आपणाचे चित्ता, फ्रूट दुसऱ्यांक न्हू. आतां हांगा आमकां फुडें पळोवया कितें सांगता तो, कित्याक श्राप सुट्टा तो मनशाक, केन्ना आमकां श्राप सुट्टा. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवूंक वाडले ना. हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिले ना. वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिले ना. विंगलो जालो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिले ना. पिडेंत आनी बोनकोणीत पडलोलो पूण तुमी म्हाका भेट दिली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करून विचारतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगलो जाल्लो, पिडेंत वो बोनकोणींत पडलोलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मोदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय करूंक ना. आनी ही सासणाचे खास्तीक वेतोली, पूण देवाक मानवलोली मनशां सासणेक जिवीत भोगूंक वेतोली. जेजू कारगा. सिस्टर आसा? सिस्टर आमकां तूं म्यूट जाल्या, अनम्यूट कर. सिस्टर सुजाता म्यूट आहा तूं. जेजू कारगा. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज जीसस. आं हांवें वाचलें सिस्टर, हांव नोको तें आयकिल्लें जाल्यार, बट वाचलें. आयकोन ना म्हाका अनम्यूट केल्यार खबर ना. केन्ना श्राप सोडटा तो म्हणजे आमकां आसा पळय ते आजिराचें झाड आपणाचें चित्तालें. आतां हांगाय मनीस भुकेल्लो आसलो ना आपणाक जेवण दिवंक ना म्हणटा तो न्हू. आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावना तेन्ना आमकां देव म्हणजे श्राप अशें न्हू, म्हणजे आमकां देवाचे अशें आमी कायदो पाळिना. बायबल सांगता आमकां आमी भुकेल्ल्यांक जेवण दिना, विंगड्यांक आमी कपडे दिना, म्हणजे नेक्सुरो आसता आमचें चित्ता न्हू. तेन्ना आमी एक झाड पानेल्लें, पानाचेंच झाड सगळें. हे जे आमी कोत्ता न्हू, आमी कोणाक म्हाका कोणी दारान येयलो म्हणटकूच कितें म्हणटा आमी, हांवूच पयलीं भुको लागल्या म्हाका, आमचेरूच ना, कितें आसलें पासून ना म्हणटा आनी दुसऱ्यांक दिना आमी न्हू. तानेल्लो घरान बिराड दिना, कोणाक प्लेस आसना मेळोंक वचना. तो म्हणटा तुमी जे कितें करता तें म्हाका करता, म्हणजे आमी जेजूक कोत्ता तें कितें. हांगा जेजूच पानाची फळां खावपाक जेजूच भुकेल्लो आसलो. म्हणजे तो एक मनशाचे, म्हणजे आमी ल्हाना भाव भयणांक कितें करता तें जेजूक कोत्ता आमी, कोणाकूय कितें केलें जाल्यार. आनी फ्रूट पडलेलें झाड तेज्या पयलीं आसा न्हू. तो आशिर्वादान भरतलो म्हणटा. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक
बरेपण दिता, दुसऱ्यांक आमी आदार दिता, दुसऱ्याच्या गरजांक पावता, दुसऱ्यांक भुकेल्ले आसतना जेवण दिता, विंगड्यांक कपडे दिता, भणकुली नसल्या तांकां मेळोंक वयता, कपडे म्हणजे विंगडो आसा तांकां न्हेसोंक दिता. तेन्ना आमी तो कितें म्हणटा, तुमी म्हाका केले, म्हाकाच केले, कोणाक केले, आपणाक केले, जेजूक केले. आमी ह्यो वस्तू करता तेन्ना आमी एक बरे आशिर्वादान भरता पळय तसली. जेन्ना आमी ह्यो वस्तू करिना, दुसऱ्याच्या आदाराक पावना, तेन्ना आमी एक श्राप कशें आमीच घेता आमचेर, आमकां देव दिना, आमीच घेता. हालो, हे करता तेन्ना आमीच, देव आमकां कांय ना. आमकां देवान ऑलरेडी सांगला, लूक 6:38 न्हू, दियात आनी देव तुमकां मनीस तुमगे वटेन घालतलो, दामून चेपून हालोवन वतासो सुयेन भरलेले न्हू. या आमी दिवपाची संवय आसूंक जाय आमकां. आमी दिता. आतां आमकां मातशें कळटा न्हू दिवंक जाय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. पयलीं आमकां जायनासलें, कित्याक आमकां शिकोवणूय नासली, आनी जरी शिकोवण आसली पासून आमी कंटिन्यू नासली देवाच्या उतरान रिगोवन नासली म्हणटकूच आमकां तें दिवपाकूय सारकें जायनासलें. आमकां दिसतालें कितें आमचें फुडें कितें जातलें. थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड. आमचें फुडें कितें जातलें, आमगे फुड्यार आतां जर आमी हें दुसऱ्यांक दिलें जाल्यार म्हाका कोण पळयतलो न्हू, असले आमचे थॉट्स आसताले. आतां आमी आतां दिवन आमकां एक प्रॅक्टीस कशी जाली. आनी आमी ब्रदर जॉन्सनाचे आमी न्हू सारके लायफ हे आसा, न्यू क्रिएशन, सगळ्यांनी आयकलां न्हू न्यू क्रिएशन, काळंगूट न्यू क्रिएशन तेजे हे आसले रिट्रीट हॉल. तो सांगता न्हू केन्ना केन्ना आपणाचे रिट्रीट हॉल आसले, ते रिट्रीट हॉल न्हू आमी पळयला सारके आमच्या हांगा न्हू ते गोंयान नॉता. तो म्हणटा आपणा कडेन 10,000 आसले, 10,000 आपणे सो केले. येदे व्हडले न्यू क्रिएशन ते 2,000 सारखे, आनी बेल्कनी वयर परत डॉमेट्री, जेन्ट्स किचन सगळे, आनी ट्रान्सपोर्ट बीन फ्री आसतालो लोकांक येवपाक. इतले कित्याक तेजे पासून कळटाले की हो दिता आनी तेका देव हे करता. तरी न्हू आमी कंटिन्यू नासली. म्हाजे कडेन न्हू हांव कंटिन्यू नासली, हांव केन्ना म्हयन्याचे 33 रिट्रीट, संडे रिट्रीट, आनी मदीं मातशें प्रेयर केले, टिचींग आयकले, पूण ते कंटिन्यू दिवपाक न्हू इतले हे जाताले. आनी कामाक म्हाजेर न्हू हांव इतली डिपेंडेंट आसली. हांव कामाक वचना जाल्यार म्हाका कोण दितलो पयशे. हांव कामाक वचोंकूच जाय जाल्यार 6 मंथ म्हाजें काम आसतालें, आनी 6 मंथ हांव देवाचें काम करतालें. आनी ते 6 मंथ कामाक वयताना पासून न्हू हांव मदीं मदीं रावताली, रिट्रीटाक वयताली, पूण म्हाका न्हू आनी तेय बीन हांव कितलेय फावटी रावो हो समजा देव म्हाका त्या दिसाची म्हाका 2 दिसाची मजुरी दितालो. पूण म्हाका तें टेन्शन नासलें, कित्याक हांव म्हाजेर इतली डिपेंड जाली देवा कडेन. म्हाका पळय कितें जाय जाल्यार जेजू कडेन जावचें ना दिवपाक. आनी म्हाका इवन ब्रदर सांगतालो, ब्रदर जॉन्सन आनी ब्रदर फूल टायम यो. हांव फूल टायमूच आहा न्हू म्हणटाली, फूल टायम यो गो, तूं कस्टमर आहा म्हाजे ब्रदर आयज जायना म्हाका अशें म्हणटा म्हणून. ना, हांव म्हणटाली ना, कित्याक हांव म्हाजेर इतली डिपेंडेड आसली. आनी देव कितें म्हणटा, आनीकूय देव न्हू जेरमाया 17:5 सांगता, जेरमाया 17 थंयसरूय देव न्हू कोण आपणाचे तोखतेर आनी मनशाचेर पातयेता येता तेजेर Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jeremiah 17. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जी कोण मनशाचेर विश्वास दवरतात, जी कोण कुडीच्या बोलार पातयेतात, आनी जांचे कालीज सर्वेस्पोरा तावन पयस वेता, तांचेर शिराप पडो. हांव हे उतर आयकतालें, हांव म्हाजे शक्तीर तारतलें, पूण म्हाजे कडेन जायनासलें तितूनसून भायर वचपाक, भायर सरपाक म्हाका जाय. हांव डिसिजन घेतालीं, जेजू ना हांव फूल टायम तुजेंच काम करतलें, पूण तो टायम येयलो न्हू जायनासलें. इवन हांवें जेजू सांगलें आफ्टर मॅरीड हांव तुजेंच काम करतलें, पूण आफ्टर मॅरीडूय म्हाका वचचें पडटलें. सम रिजनाचेर लागून म्हाका कामाक वचचें पडलें, परत तेंच काम. पूण जेन्ना लॉकडावन येयलें न्हू तेन्ना जेजून म्हाका खरें
कशें आपणाचेर डिपेंड रावंक जाय ह्या वेळाचेर आनी कशें स्क्रिप्चर उलोवन तुका ना त्यो आसा अशें करपाक जाय. सगळे लॉकडावनाचेर न्हू सगळे हे जाताले. हांव कॉन्फरन्स क्लास घेतलेले हांवें लॉकडावनान स्टार्ट केले आनी म्हाजो मोबायल हे जावपाक लागलो, मळपाक लागलो, आवाज येवपाक जायना जालो दुसऱ्याचो. खूब प्रॉब्लेम जाताले. हांवें म्हटलें जेजू हांव जाणा म्हाका मोबायलाची गरज आसा आनी तुवें ऑलरेडी म्हाका सप्लाय दिलेलो आसा आनी त्या टायमाचेर म्हाका जेजू एका एका हेजे उतराचेर शिकयतालो कशें हें करून पवित्र आत्मो. आनी विदीन एक म्हाका दिसता विदीन 1 वीक की भयणीन म्हाका सांगलें तुजे अकाउंट नंबर धा आनी हांव म्हणटा हांव ताका ना म्हाका पयलीं कितें हांव कोणाक सांगतालें ना म्हणजे पयशे हांव घेवपाक हें जाताली म्हणजे म्हाका दिसनासलें तें सारकें अशें. तेन्ना ब्रदरीचे टॉक आयकले तेन्ना म्हाका मातशें जालें आनी ताका मागीर सांगलें तेणी म्हाका 2-3 मेसेज घातली, प्लीज सिस्टर धाड, प्लीज सिस्टर प्लीज. मागीर हांवें ताका धाडलें आनी तेणी एक्झॅक्टली न्हू म्हाका मोबायलाक कितले पयशे जाय पळय तितले धाडले. हांव आनीक रावूंक ना, लॉकडावन मातशें काबार जालें हांव गेली आनी सोमतो मोबायल घेतलो कित्याक म्हाका मोबायल हें घेवपाक आनी मोबायल गरजेचो आसलो दुसऱ्या वस्तू परस ह्यो गरजेचो आनी देव म्हाका सगळ्या गरजांनी पावतालो कित्याक उणें नासलें. सो सगळीं जाणां म्हणटालीं लॉकडावनान तुवें घरा मोबायल घेतलो घरा घोवूय घरा आसलो म्हणून. म्हणटालें आमचो देव चिंतना पळय तसल्यो गोश्टी देव करता न्हू. आमी चिंतूंक जायना पळय तसलो देव आमकां दिता जे दोळ्यांनी पळोवंक ना, आमी कानांनी आयकूंक ना, काळजान आवडूंक ना तसल्यो मिलाग्री देव आमच्या जिवितान करता. आनी तशेंच म्हणजे जेन्ना म्हाका गरज आसली न्हू देव म्हाका खरेंच पयशांचो आदार रोखडोच करतालो लॉकडावनान. आनी ते म्हाका कॉन्फिडन्स न्हू त्या 2 वर्सांनी कॉन्फिडन्स असो वाडलो म्हाका सारको म्हाजे वयल्यार डिपेंड शक्तीचेर हे स्क्रिप्चरूय हांव म्हाका नियाळटाली आपणाचे शक्तीचेर आनी कोणा दुसऱ्याचेर पातयेवंक जायना. आनी ते पळोवन हांवें न्हू सगळें म्हाजें हें जालें आनी ह्या आतां लॉकडावन जायना फुडें जरी म्हाजें बिझनेस स्टार्ट जाल्लें म्हाका कॉलां येतालीं ना जेजू आतां हांवें एकूच डिसिजन घेतलां आनी फूल टायम काम करपाक जाय म्हाका कितेंय जावं नो मॅटर हांव फाटीं सरची ना आतां आनी हांव वचची ना. तांकां कॉल मेळोंक बीन हांव तांकां मेळोंक वचनासलें. म्हजी फ्रेंडां आसलीं वांगडा ती कॉल करतालीं कितें गो येवंक गो कस्टमर आयलो तुजी तुका इचारता हांव म्हणटालीं येता आनी हांवें मागीर तांकां सांगलें ना हांव न्हू येवपाक ना हांव हे फावटी न्हू हांव फक्त फूल टायम देवाचेंच काम करपाक डिसिजन घेतलो. तांकां हांसोंक लागलीं आनी ओगी रावली हांव म्हण लागली आनी मागीर ती म्हाका कॉल बीन करिना. हांवें जेजूकय सांगलें आनी म्हाका कॉल करूंक नाका ती कोणूय येवं वचो कोणूय करून तेंचें म्हाका तुजें फोकस तुजेर आहा म्हाजो आनी तुजेच म्हाका हें काम जें कितें हजुरी आसा इतलीं वर्सां हांवें करूंक ना. इतलीं वर्सां हांवें पवित्र आत्म्याक वेटींग लिस्टाक दवरलेलें पवित्र आत्म्या राव. हांव कितें करतालें जाणा म्हाज्यो बायबल क्लासी आसल्यो घरा घरांनी वचपाक लॉकडावनाच्या पयलीं पासून आसल्यो पूण हांव कितें करतालीं कामाक वयतालें पवित्र आत्म्या आयज नाका. हांव जेन्ना कस्टमर ना आनी फ्री कशी आसा न्हू तांकां फोन मारतालें मातशें आपया सगळ्यांक हांव येता बायबल क्लास. म्हणजे म्हाका जाय तेन्ना हांव पवित्र आत्म्याक यूज करतालीं. तो अवेलेबल न्हू 24/7 तो अवेलेबल. तो म्हणटा न्हू जेजू म्हणटा आपणे तुमकां इशाराती दिला तो तुमकां शिकयतलो तो शिकोवंक तयार आसा पूण हांव तयार नासली आमी तयार ना. तो शिकोवंक तयार आसा ताका एक कूड जायी हांव शिकयतलो म्हणटा ताका हांव म्हणटाली राव. तो म्हाका शिकोवंक तयार आसलो पूण हांव राव म्हणटाली. पूण लॉकडावनाच्या टायमाचेर खरेंच सगळो घमंड जो म्हाका प्रावडनेस आसलें म्हाजेर म्हाजे प्रावडनेस तें हांव म्हाका जाय तेन्ना बायबल क्लास हे सगळें प्रावडनेस म्हाज्या स्पिरीट आसली न्हू ती सगळी कातरून पडली कित्याक ती कंटिन्यू त्या टायमाचेर न्हू लॉकडावनाचेर कंटिन्यू जालें देवाचें उतर आनी पिपल बॉन्डेज खूब आसली जेजूचे. आतां हांव एक गांवांत कशी टावन सिटीन न्हू गांवांत थंय सगळीं चडशीं हिंदूस आहा. हांव म्हणटालें ती म्हाका कितें म्हणटली काय हांव ते जेजूचें उतर उलयन कितें करतली म्हाका खूब बॉन्डेज इवन म्हाजे मम्मीच्या घरा पासून सगळीं जाणां आसलीं पूण कितें म्हणटली असले न्हू खूब बॉन्डेज आसली. आनी हांगा कितें जालें घरा आसली न्हू हांव हितून टावनान म्हज्या गांवांत थंयसर तरी
पयलीं जातालें म्हाका. मागीर हांवें जेन्ना स्टार्ट केलें कंटिन्यू जाली तेन्ना म्हाका कोण कितें म्हणटा डबल ब्लेसिंग. म्हाका कितें तरी बरें येता. कोणी कितें म्हटलें न्हू हा जेजू म्हाका आयज म्हणजे कितें तरी बरेंपण येता म्हाज्या जिवितांत. आनी आयजाय 61 दिसा ते डबल फॉर माय ट्रबल म्हणटाले न्हू. कोणी कितें म्हटलें न्हू म्हाका डबल ब्लेसिंग ते करून करून तितूंतली भायर सरलें हांव. कोण कितें म्हणटालो म्हाका हांव कितलो इवन आमची क्लास आसताली 3:30 ती 6 पर्यंत पासून वयताली. परत 7:30 ती परत वयताली 9 पर्यंत डबल घेताली. ती म्हणटाली कितें कितें सगळ्यो गुड मोबायल म्हाका म्हजी घोवाच्यो भयणी बीन फोन करून ते मोबायल कमी कर वेट लूज जाली म्हणून. सारकें हांवें ना ना हांव ओगी रावताली पूण मागीर म्हणटाली म्हाका जेजू डबल ब्लेसिंग येता. म्हाका खूब टेस्टी येयल्यो जेन्ना हांवें कॉन्फरन्स क्लास स्टार्ट केली तेन्ना. खूब सावंड व्हडल्यान म्युजीक घालप फॅमिली मेंबर आयदनां बडोवप व्हडल्यान हांव रुमान आतां खंयसर केन्नाय हांव लायट नाल्यार भायर बसताली थंयसर हें करप भायर येवन घडा आवाज करप खूब जातालें. मेन लायटीचो फॅन बीन सगळे मेन बंद करप. सकाळचें हांव मागणें करतालें टॅपाचे पायप कातरप खूब जातालें टायणी. पूण हांव झगडोंक वचोंक ना. हांव म्हणटालें जेजू म्हाका हें डबल ब्लेसिंग आनी हे पार्ट्स न्हू आमकां कोण कितें म्हणिना जाल्यार आमकां ब्लेसिंग येवचें ना न्हू आमकां. हॅलो कोण कितें म्हणिना जाल्यार आमकां ब्लेसिंग येता ना. आमी आनी आमकां जेन्ना आमी दुसऱ्याच्या आदाराक पावपाक न्हू देंवचार येतलोच तें काम बरें काम न्हू करूंक दिवचो ना. तो कसोच करूंक दिवचो ना. तेका लागून आमी फोर्सफुली काम करपाक जाय देवाचें. आनी देवाचें काम करतना तुका असल्यो तायण्यो येतल्योच. ब्लेस करूंक जाय. आनी जे मनीस तुका त्रास करता त्या मनशाचे बीग पॉयंट पळोवंक जाय. तो कित्याक त्रास करता हें न्हू म्हाका पळयत आत्म्यान त्या टायमाचेर शिकयलां. तो मनीस म्हाका कित्याक त्रास करता. देवाचे पयलीं म्हाका बरो आसलो आनी देवाचें उतर स्टार्ट जातानाच अशें कित्याक जालें. हांवें तें पळोवपाक पळयत आत्मा म्हाका म्हणलें स्टार्ट तेका ब्लेस कर आनी तेज्या जिवितांत कितें उणें आहा तें पळय आनी त्या बद्दल तूं तेज्या पासून माग आर्गां दी. तेका ऑलरेडी देवान दिलें म्हणून तेका काम नासलें तेका एक लायफ पार्टनर नासलो. सो हांवें इवन हांव त्या टायमाचेर फास्टींग प्रेयर करतालीं कोणाक खबर ना. फास्ट प्रेयर आनी तेज्या पासून आर्गां दिवप बरें लायफ पार्टनर तेका बरो जॉब दिलो. विदीन थोड्या दिसांनी तेका जॉब मेळ्ळो. मागीर तेजें मागीर तो कूल जालो ब्लेसींग दीत रावलें. आनी जेजू कितें म्हणटालो ती म्हाजी सांडलेली शेली सो सांडलेली शेली तुजी जाल्यार आमी तेका कांय म्हणूं शकना न्हू. म्हणूं शकता पोटे सांडलेली शेली जाल्यार ना न्हू. ना ती सांडलेली शेली आनी तो जेजू आमकां मनशाक जेजू म्हणून पळोवपाक जाय. आतां म्हणटा न्हू तूं म्हाज्या ल्हान भाव भयणांक कितें केलें तूं म्हाकाच केलें न्हू. आमी चडशीं न्हू देवाकूच करूंक सोदता. आमी देवाकूच कितें दिवंक सोदता न्हू. आमी देवाकूच दिल्यार आमी पावतले अशें म्हणटा. पूण हांगा बायबल आमकां कितें सांगता कोणाक दिल्यार पावता. कोण ल्हाना लिस्ट सारको कोणा कडेन जायना तेका तूं हेल्प कोत्ताय तें तुवें जेजूकूच केलें. आमी म्हणटा कितें आमी देवाकूच दिवंक जाय न्हू. एका रिट्रीटाक गेले. रिट्रीटाक एक ब्रदर स्टोरी सांगतालो. म्हणजे एक स्टोरी तो कितें म्हणटालो एके भयणीक सांगलें तेणी देवान आपूण तुमगेर फाल्यां येता म्हणून मेळपाक. स्टोरी हा ही. हॅलो हॅलो आनी तिणी बरें जेवण केलें. आतां कोणाक देवाक जेवण केलें बरें सपोज जेजूक बरें जेवण केलें आनी तरेचें. तिंगेर एक येयलो धाकटो भुरगो भूक लागलें म्हाका दी. ना आपणें देवाक जेवण केलां म्हणल्यार एक जाणटी बायल येयली.
ती म्हणाली मागीर या देव येवन बीन जालो म्हणटकूच आपूण तुमकां जेवण दिता. आतां जेवण केला. तिचो एक भिकारी येयलो जेवण मागो, भूक लागल्या ना ना लागली. आनी ती विचारूंक लागली दुसरे दिसा जेजूक तूं कित्याक येवंक ना? जेजू म्हणलो हांव तुगेर केन्ना केन्ना विचारता सिस्टर आवाज मातशें ब्रेक जाता. ब्रेक जाता सिस्टर. ओके हांवें म्हजो हेडफोन काडला आतां बेश्टो खबर घेतला. हॅलो येता? हॅलो वय आतां येता. उलय सिस्टर. पळय आनी तो जेजू तिका म्हणूंक लागलो आपूण तुमगेर तेन्ना येयलो. कसो येयलो तेन्ना? त्या भुरग्याच्या रुपान, जाणटे बायलेच्या, आनी त्या भिकाऱ्याच्या रुपान तो येयलो. पूण ताका जेवण दिवंक ना तेणी. आमी एकदां देवूच येवंक जाय म्हणटा न्हू. आमी कोणी भिकारी येयले आनी कोणी इवन न्हू बेबदो येयलो पासून आमी ताका जेवण तो सोऱ्याक पयशे पासून दिल्यार सोऱ्याक मोडटलो. आमी ताका भूक लागल्या कितें तें पळयना न्हू. एक टायम कितें आसता तेंचे भुकेल्लो आसता तो, पूण आमचे पयशे चलतात कितेंय जाल्यार आमचे एनॉयटेड आसता. आमी जर चित्ता आमचे पयशे एनॉयटेड आमी जर ते जेजू म्हणून दिता जाल्यार ते आमकां कोण नागोवचो ना. एक आमी केन्ना केन्ना आमी चुकता दिवपाक न्हू. आमी तांकां जेजू म्हणून दिना आनी आमी तेचे कितें जाता फुडें ते एक न्हू मोबायलाचेर एक स्टोरी येयली. एक बापूय आनी बापायचो चेडो जोरान बाजलोलो आनी मोडणाचे तरेर आसलो. आनी तो भीक मागतालो. भीक मागता एक बिजनेसमॅन बरो वयतालो तो ताका काडून पयशे दितालो. तेज्या सायडीक एक आसलो तो म्हणटालो नाका. ते म्हणटाले अशेंच म्हणटाले स्टोरी करता आनी पयशे मागता. पयशे करपाचो तेंचो बिजनेस. आनी तो गेलो तसोच गेलो आनी ताका ते अशें दिसलें की हें सारकें न्हू आपूण ताका पयशे दिवंक जाय आसले. तो परतो येयलो तो परतो तर येयलो ना तो बापायचो चेडो मेला, जोरान मेलो. आनी हो आतां बिजनेसमॅन म्हणटा ताका पयशे घे. तो म्हणटा आपणाक आतां पयशांची गरज ना. कळटा? पयशाची गरज ना. कित्याक म्हाजो चेडोक लागून आपूण तुका पयशे दितलो की बरो मागतालो. आनी मागीर तो ताका काम दिता आपल्या ऑफिसान. पूण आमी करता न्हू आमी मनशाचे भायल्यान पळयता न्हू भायल्यान कशें आसा तें. आमचे कडेन कितले फारां असल्यो मिस्टेकी जाल्या आसतल्यो. म्हाजे कडेन जाल्या. म्हाका दिसता हांवें खूब मिस्टेकी केल्या कित्याक आमी भायल्यान एक सोऱ्याकार येयलो ताका कित्याक हेल्प करना तो सोरो पियेता. तेजे कितें प्रॉब्लम आसा सोरो कित्याक पियेता? वो ताका खरेंच पयशाची गरज आसा. आमकां खूब जाण नागयता पूण आमी जर ताका जेजू म्हणून दीत जाल्यार आमी जेजू हांगा आमकां म्हणटा जेजू म्हाका तुमी ल्हाना भाव भयणांक कितें केलें तें म्हाका केलें म्हणटा. आमी जर तांकां जेजू म्हणून दी जाल्यार आमकां चिंतपाची गरज आहा? ना. हॅलो चिंतपाची गरज आहा आमकां? जेजू म्हणून दिता. आतां मादर तेरेसा कितले जाण हाडटाली ती पळयताली कोण तो खंयच्या धर्माचो कितें पळयताली ती ताका जेजू म्हजो जेजू म्हाका येयला म्हणजे हांव जेजू करता. अनम्यूट कर सिस्टर सुजाता. जेजू म्हणून पळोवपाक जाय. तरी म्युटेड आहा? ना आतां आयकोंक येता. आयकोंक येता न्हू? येता? सो आमी केन्नाय मादर तेरेसाचें एग्जाम्पल घेवपाक जाय. कोणीय दिसलो जाल्यार ती कशीच कोणाक सोडिनासली भुकेल्लो जाल्यार. सो आमकां एके फावटीन आमी जायते फावटी अश्यो मिस्टेकी करता. थोड्यांक कितें जाता तांकां देवाचें उतर ना न्हू तांकां वखदाचेर डिपेंड रावता. त्यो मेडिसीन जाय तांकां. आमी केन्नाय म्हणटा आमी कितें करता आमी प्रेयर आमी जाणा न्हू देवाचें उतर
आगे तू ती मेडिसिन थोडी हांव जाणा म्हाका एकदां कोण गेल्ली रिक्वेस्टाक गेली तेन्ना ती म्हणून लागली कोण प्रेयर सर्विसाची येयल्ली तेंच्यांनी सांगलें आपणाक टॅबलेट सोड म्हणून आनी जेजूचे उतर म्हूण म्हणून आनी ती सारकी बेडीर पडली बरी चलताली. आतां आमच्यान तेंकां फोर्स करूं येता तेंकां फेथ जावं न्हू भावाच जावं न्हू तेंकां आमी डायरेक्ट सांगूंक जायना मेडिसीन सोड म्हणून सांगूंक जायना. आमी सोडलें म्हणून सांगूंक जायना आमी तेका तोय बीन आमचो जेजू मेडिसीन न्हू तेका मेडिसीन घेवन तो बरो जाता मनीस तेका मेडिसिनाक आदार दिवंक जाय पयशे ना घे तूं मेडिसीन घे आनी जेजूचें उतरूय उलय. मेडिसीन म्हणून तूं घेवं नाका तूं जेजूचें रगत आनी मांस म्हणून घे. Unmute कर सिस्टर सुजाता. हॅलो हॅलो येस ऐकूं हॅलो येता. तर ती मेडिसीन घेवन सुद्दां म्हणटा आपूण बरी आसली चलताली पूण हे देवाचें उतर पळय तेंचो फेथ ना. आमचो फेथ आमी तेंकां मागणें केलें पूण आमचो फेथ तेच्या जिवितान चड वगत काम करचो ना. कळ्ळो? हॅलो कळटा न्हू? तेका लागून आमी तेंकां हेल्प करपाक जाय. तेंकां जर मेडिसीन घेवन बरें दिसता जाल्यार आमी मेडिसीन दिवं तेंकां हेल्प करूंक जाय आनी तेंकां सांगूंक जाय मेडिसीन म्हणून तूं घेवं नाका जेजूचें रगत आनी मांस घेता हांव ब्लेस करून घे आनी जेजूचें उतर उलय. 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनीच हांव बरी जाली तेन्ना तुका क्युअर येतलो न्हू बरेंपण येतलें. आनी एकदां आमी न्हू देवाचें उतर हांवूय करतालें हांव देवाचें उतर जाणा म्हणटकूच सगळींच जाणां अशें ना सगळ्यांकूच फेथ दिला सगळ्यांक फेथ देवान एकच मेजराचो फेथ दिलोलो आसा पूण तो फेथ आमकां वाडोवंक जाय जाल्यार देवाचें उतर कंटिन्यू आसूंक जाय बाय द हियरींग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड फेथ कम्स न्हू भावार्थ येता देवाचें उतर आयकून जरी आमी ते देवाचें उतरूच ना आमचेशी कोणाशी जाल्यार देवाचें उतरूच ना जाल्यार आमकां भावार्थ ना आनी आमकां पेखोणी मेळची ना. आतां कोणी म्हणटा म्हाका भावार्थ आसा तेंकां विचारलें न्हू भावार्थ आसा खंयचे स्क्रिप्चर उलयता देवाचें उतर खंयचें उलयता म्हणटा ती कित्याक तेंकां खबर ना. रोमन्स 10:17 म्हणटा फेथ कम Praise God. Sister unmute. देवाचें भावार्थ धरता न्हू तेजेरूच आमी खूब फारां पळयता कितें म्हणटा वयता थंयसर म्हाका सारको जेजूचेर भावार्थ आसा म्हाका भावार्थ आसा आनी तेंकां विचारची देवाचें उतर खंयचें उलयता म्हणजे कितें म्हणटा ती पूण तें भावार्थ आसता पूण आमकां कितें सांगता बायबल सांगता रोमन्स 10:17 आमकां भावार्थ येता देवाचें उतर आयकून जरी आमचेशी तो भावार्थूच ना देवाचें उतरूच ना सॉरी देवाचें उतर आयकून येता पळय भावार्थूच ना जाल्यार भावार्थूच ना जाल्यार आमकां रोमन्स 10:17 न्हू म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो तर हांव विचारता कानार पड संदेश न्हू संदेश न्हू संदेश आतां आमकां भावार्थ जाय जाल्यार आमकां कितें जाय संदेश म्हणजे देवाचें उतर जाय न्हू आतां आमच्या जिवितान जाय जाल्यार आतां आमी खूब जाणां आयकता आमकां भावार्थ तेंचे कडेन देवाचें उतर ना तो भावार्थ देवाक जाय तसलो भावार्थ न्हू तो संवसारी भावार्थ आनी तो देवाच्या कामाक आमकां हेल्प करचो ना आमकां जर भावार्थ जाय जाल्यार देवाचें उतर आयकूंक जाय कंटिन्यू आसूंक जाय आमी आयज आयकलें आनी परत ना न्हू सिस्टर तुगे मातशें आवाज इनक्रीज जातालो
आतां मातशें वॉयस तुगे ब्रेक जाल्लो आ लास्ट टायम. आमचे कडेन तर देवाचें उतर ना जाल्यार आमचे कडेन भावार्थ आसा ना. ना. आमचे कडेन म्हणटा आमी थोडीं जाणां देवाचें उतर नासतना आमचे कडेन भावार्थ आसा म्हणटा. तो भावार्थ कसलो संवसारी भावार्थ आनी तो देवाच्या कामाक यूज जायना. देवाच्या कामाक फक्त देवाचें उतर आयकून आयकून पळय भावार्थ येता तोच भावार्थ आमच्या जिवितान काम करता आनी त्याच भावार्था वरवीं आमच्या जिवितान आमी पेखोवणी पळयता. तेका लागून आमकां भावार्थ गरजेचो आसा आनी आमी थँक्यू जिजस. अशें एग्जाम्पल आमी कोणायकूय जाल्यार आमी दिलो जाल्यार आमी जेजू हांवूय भायल्यान वयताली कोणाकूय आतां दिवंक जाय तेंचे भायल्यान हेंकाय कितें आसा कितें दिवंक जाय एक बरो शेजाऱ्याक आमी ती तिंगे बरो खाता नुस्तें बीन आमी जाणा आसली पूण ती तिजी जाणटी आसली न्हू तिचो घोव आसलो तेन्ना बरें बरें आनी आमी ब्लेस्ड आसली आमचो भाव बरें बरें नुस्तें हाडे आनी आमी मागीर दितालीं पूण एकदां एकदां एक मन म्हणटालें तिंगेर इतलें आसतना तुमी आनी तेका येता चेडो येता इतलें नुस्तें तिका आमी तरी अशें सिस्टर सिस्टर अनम्यूट. सिस्टर सुजाता अनम्यूट. तिसू करगा. सिस्टर सुजाता तू म्यूटेड आहा. Sujata, you're on mute. Unmute कर. आमी एकदां आमच्या भायल्यान पळयता आनी हेल्प करूंक सोदिना कोणाक आमी हेल्प करूंक जाय ते जेजू म्हणून आनी तेन्नाच आमचें हें बरेंपण ल्हाना जें कितें आमी ल्हाना भाव भयणांक केलें तें जेजूक केलें. इवन न्हू आमकां मॅथ्यू 15 तें मेळटा हात धुयनासतना जेवण दिताले शीज हात धुवन दिता जेजूचे शीज आनी तेंकां तेन्ना इचारता तेन्ना तेका इचारता तेन्ना ते कितें म्हणटा आपूण आवय बापायचो वांटो काडून देवाक दिलो आनी आवय बापाय तशेंच धरलें तुमी आवय बापायक मान दिया म्हणटा कित्याक मोडटा काय म्हण कायदो. सो आमी कितें करता देवाक दिता म्हणटा न्हू आमी खूब जाणां म्हणटा हांवें मुगो वांटो काडून देवाक दिलो सारकें देवाक दिलो देव कोणाक दी म्हणटा काय तो वांटो गोजेवंतांक देव आमकां कोणाक दिव म्हणटा तो वांटो गोजेवंतांक कोणाक दी म्हणटा. हॅलो गोरजेवंतांक कोणाक गरज लहानाच्या आहा लहान. हॅलो पेल्यांक आयकूंक येता न्हू होय आ कोणाक गरज आहा आमच्या पेल्यांक हय हय तेंकां दिवच्या आमी आमचो फोकसूच आसता हांव देवाच्या म्हणजे देवाकूच दिताले पयशे काडून पूण आमच्या फुड्यान कोण आहा तेंकां आमी पयलीं पळोवपाक जाय कोण भुकेल्लो आसा कोणाक स्कुलाची फी भरूंक जायना रुमाचे पयशे म्हणजे आमी वाटसुऱ्यांक आदार कशे रुमाचे पयशे थोडे रेंटेड रुमान तेंकां जायना तेंकां ते म्हणटा तो आपणाक केलें म्हणटा सगळें हे ल्हान ल्हान आमी कितें करता न्हू ते आपणाक केलें म्हणटा आमचो फोकस आमी फोकस सगळो देवाक म्हणटा पूण बायबल आमकां कितें सांगता बायबलाचेर डिपेंड मनीस आमकां खूब सांगता एक मनीस म्हाका सांगतालो 10वो वांटो देवाक दिवंक जाय मागीर आनी गरिबांक आनी खूब जायज तो खूब भाशेन सांगतालो पूण जेन्ना बायबल वाचलो मॅथ्यू 25 तेन्नाच्यान कळ्ळें देव आमकां कितें सांगूंक सोदता
ते मनशाचे कायदे आसतलेच आमकां ओल्ड टेस्टिमेंट म्हणटा तो सो पूण आमी न्यू टेस्टिमेंट आमकां जेजू कितें सांगता ते डिफरन्सीस आमी कसली झाडां गाय आमच्या जिवितान आमी सदांच चॅक करपाक जाय आमी पानान भरलेलें झाड म्हणजे म्हजेंच हांव चिंततां सेल्फ सेंटर हांव म्हजेंच चिंततां काय म्हजे घोव म्हजी फॅमिली म्हजी भुरगीं म्हणजे आवय बापूय म्हजी भाव भयणां कितें चिंततां काय हांव जर हांव म्हजें चिंततां जाल्यार हांव पानान भरलेलें झाड हांव दुसरो मनीस कितें म्हाका पडलेलें ना म्हणटा आमी तसलें झाड मनानसून म्हणजे तसल्या झाडाक आमकां आमीच श्राप मागूंक घेता आनी मनानसून मरता म्हणजे आमचें बरेंपण आमीच विगडयता आमच्याच कुंड्यांनी काय आमी एक फ्रूट एक झाडाक बरें फ्रूट भरलेलें फ्रुटां जालेलें दुसऱ्यांक दिता फ्रूट दुसऱ्यांक आमी दुसऱ्यांक भुकेल्ले आसतना जेवण बिंगड्यांक कपडे तानेल्यांक उदीक हे सगळें आमी दिता काय आमीच आमचें चिंतता आमी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना ते पासून मॅथ्यू 25 आमी आशिर्वादीत जाता म्हणटा आमी जेन्ना भुकेल्ले आसून दुसऱ्यांक जेवण दिता तेंकां तो म्हणटा देवान दवरलेलें दायज घेवपाक तुमी रेडी रावात कित्याक आशिर्वाद पडो म्हणटा तुमी म्हाका भुकेल्लो आसतना जेवण दिलें तानेल्लो आसलो तेन्ना उदक पिवंक दिलें तेच्या वयर आहा 25 पळय आमकां 25 खंयचे स्क्रिप्चर सिस्टर वर्स वोड वोड खंयची 25 राव सांगता हांव वर्स वोड 25 आतां आमी वाचलें तेच्या वयर आहा तें 31 पळया नासून स्टार्ट करुया 33 दिला 31 to 33 33 लायन्स उच्चार ओके स्टार्ट 31 सन स्टार्ट करू न्हू कर ओके जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या शिवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटा तसो तोय सगळ्या राष्ट्रांक कुशीन कुशीन दवरतलो शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो फुडें वाचूं सिस्टर हय वाच फुडें कळटलें तो आशिर्वादीत जायत म्हणटा पळय म्हणजे जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतोल्यानो येयात आनी संवसार रचलोल्याक तुमकां तयार केल्ले राज तुमचें दायज म्हूण घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवूंक वाडलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव वाटसूर कसो आसलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें पिड्येंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली बोनकोणीत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली त्या वेळार प्रमाणीक मनशां ताका जबाब करून विचारतलीं सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवूंक दिलें तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें केन्ना म्हूण तुका वाटसुरो कसो पळोवन आमी
आमगेर बिराड दिले विंगलो पळोवन तुका नेसूंक दिले आनी तूं पिडेंत व बोनकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या आनी जाप दिवन राजा ताका म्हणटलो हांव तुमकां सोत सांगतां म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें पळयला आमकां कितें सांगता आतां हांगा आशिर्वाद दायज बीन आमकां केन्ना आमी दुसऱ्याच्या आदाराक जेन्ना आमचे सेल्फ सेंटर सोडटा आनी दुसऱ्याच्या आदाराक वयता तेन्ना तो म्हणटा आमचेर आशिर्वाद आनी देवान आमकां कितें दवरलां पळय तितलेंय मेळटा न्हू जेन्ना आमी हे बुकेल्ल्यांक म्हणजे एक फ्रूट झाडाच्या फ्रुटाक जाता म्हणजे फ्रूट दुसऱ्यांक तशें आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक बुकेल्लो कोणूय बुकेल्लो पळयलो ताका जेवण दिता तानेलो वयता म्हणजे ते आमी कोणाक म्हणटा तो जेजूकूच कोत्ता आमी आमकां लायक लोक सांगता म्हणजे कितें कितें सांगता लोक पूण बायबला प्रमाणे जर कितें आमकां सांगता तें जाल्यार आमी आयकूंक जायना आमकां कितें सांगता जाल्यार परत सांगता आमी बायबलांचे प्रमाणे कितें आयकोना जाल्यार न्हू गॅलेशियन 1:3 इन दिस न्यू टेस्टिमेंट थंयसर सांगता आमकां गॅलेशियन थँक यू होली स्पिरीट देव चेक आमचो करतलो बाप ना 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 देवा तूं हे पळय टॉपिकूच कितें आसा पळय 6च्या वयर शुभ वर्तमान एकूच टॉपिक कितें आसा शुभ वर्तमान एकूच आहा 6 लायनीसून स्टार्ट करुया देवान तुमकां क्रिस्ताची दोयालाय भोगूंक आपयल्यांत ताका इतले बेगीन सांडून दुसरे कसलें शुभ वर्तमान तुमी दवरला म्हूण म्हाका अजाप दिसता खरें म्हणल्यार दुसरें शुभ वर्तमान म्हणलोलें नाच पूण तुमकां गोंडोलांक घालूंक आनी क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दसोवंक सोडटात तसले मनीस तुमचे मदें उपजल्यात पूण आमी तुमकां परगट केला त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय आमीच जावन तो व स्वर्गार थावन आयलोलो तो एक दूत जावन देवदूत जावन दुसरें एक शुभ वर्तमान परगट करीत जाल्यार देवाचो शिराप ताचेर पडूं आमकां न्हू एकूच शुभ वर्तमान आहा आनी बायबलान कितें आहा तेंच परगटूंक जाय आनी तेच आमी परगट भायले परगट आमचे श्राप आनी कोणची सोत मानता ती पासून ते श्राप तेका लागून आमकां बायबल शिकचो पडटा आमी कोणी कितें सांगलें जाल्यार आमी सोत मानता न्हू तें रॉंग म्हणटा न्हू हॅलो एकूच शुभ वर्तमान आहा हॅलो आयकूंक येता वय सिस्टर येता हॅलो येता सिस्टर एकूच शुभ वर्तमान आहा एकूच देवाचे उतर आमकां कोणी कितें सांगलें हेच्या भायर उतराच्या भायर जाल्यार आमकां म्हणटा पाऊल गेलेस्करांक सांगता पाऊल कोणी ब्रेक जाता तुगे वॉइस तांकां सांगतालो तो म्हणजे आमकां आमी तशी जाता आमी सांगलें जाल्यार रोखडीच सोत मानिना चॅक करता आमी देवाच्या उतरान आमी सिस्टर चॅक तुगे करपाक जाय वॉइस आमकां मातशें सांगलें न्हू आनी जर आमकां डावट आसा कोणीय जावं प्रिचर ते देवाचे दूध पासून हे सांगल्यार म्हणटा न्हू कोणीय तो जावं कितलोय प्रिचराक हे आसूं तेजे तो सांगता
Praise Jesus. Jesu karga. Sister? Sister तुगे ऑडियो ना. Thank you, Jesus. Jesu karga. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Lord. Sister ऐकू येना. तू unmuted आहा but Hello. Hello. yes sister. Praise Jesus. बरी शिकवण दिली सिस्टर सुजातान आमकां वेळ घालून. आणि खरेंच मनशाच्यान जायना तें देवाच्यान करूंक जाता. आतां आमी सोत जाणाय. आणि दुसरी म्हळ्यार एक गोजे शिकवण ल्हानाच्या ल्हानाक कोत्तात तें आमी देवाक कोत्ताय. सारकें. जेजू तेंच रुपांनी येता आमचे बोगलेर. आनी जायते पाट आमी विसरतात आमगे पेल्याकडेच जेजू म्हूण समजून तेंगे गोरजां पावोंक, तेंकां आदार करूंक, तेंकां मोगान देवागे मोग वांटूंक. सिस्टर पोतून येल ना. जॉइन जाल ना. Yes, praise Jesus. Praise Jesus. Sister Sujata? Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Lord. Sister Sujata, I think Yeah. आमी कितें आनको एक पार्ट नेक्स्ट वीक बरी शिकवण आहा आमच्यान परतून कंटिन्यू करूं जाता मे बी तुक वेळ मेळत ते दोना. Okay. Yes. Okay. You You can got call. locked out as well. Yeah. But yes, beautiful, deep teaching, sister. Deep teaching तुगेले आनीक वोय. बरें एकदम वोय. Glory to God. Yes, आणि तुगे गोवायके तुगे जिविताच गोवायकेंतल्यान आमकां जायत जेजूगे अनुभव कसो मेवता जेजू कारगा. येस Thank you. आनी मोर शिकवण दी तुका वेळ मेळट ते भाशेन केन्नाय सिस्टर मारिया कॉन्टॅक्ट Okay. कोन. येस सेम टायम वेनेसडेज तू येवपा Okay. जाता. येस Okay. आनी थँक यू सो मच. Okay. आणि तुगे नेटवर्क देखून इश्यू आहलो बट यू वर एबल टू गिव अस द मेसेज कन्वे देवागे उतर तुवें शेअर केलें. ऑल ग्लोरी टू गॉड. Yeah. Next time हांव शुअर. घरा आसलें न्हू म्हणून ते जालें. हय नो नेक्स्ट वरीज टाइम बट हांव भयणीगेर आसलें तेजें नेटवर्क बरें. प्रेज गॉड Okay. जेजू कारगा. Praise येस. God. आणि सिस्टर आतां आमी क्लोजिंग करुया. क्लोजिंग प्रेयर थँक्सगिवींग प्रेयर सिस्टर ओजलीन कोत्तली. देन वी कॅन क्लोज. येस सिस्टर ओजलीन आसा. Okay. वय सिस्टर. बापाची गुतच्यान पळयतात निशिनावन मोगाला बापा आर्कान दिन वास तुका या वेळा पासत आणि एका भावा भयण्या पासत तुवें आमकां हांगा एकठांय करून तुज्या उतराची कोर सुजमोणी दिली. पवित्र आत्म्या तुका आर्गान दिन वास दिता. तूं जावन आसाय वाट दाखोवपी बापाची खुशी आमच्या जिवितांत करून आमकां आदार दिता. भयणीन आमकां आपल्या जिवितांतली उदाहरणां दिवन तुजे उतराची सोजमोणी दिली.
जायते कोश्ट त्रास ह्या सेशनान आमकां भोगले पूण तरी आसतना तुजी सोजवणी आमकां खोलायेन मेळ्ळी जे उतर आमी घेतलां तें आमच्या जिवितांत बरे तरेन काडूंक आमकां तुजो आदार दी हें आमी मागता तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन Amen. 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 And Thank you, amen. Sister Oslin. We are And blessed. yes, and Sister Sujata, thank you for blessing us. Thank you, Sister Sujata, Glory to God. for teaching. Yeah. Yes.